संतोष बरीत काळजान आनी मोगा बरीत एकोठा भक्ती आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरा खैसर दोगवाते मोजे नावी संगी मेळटा थैसर आवासा सदा तांचे मोदेगा जेजूचे देवता आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागलां तें मेळटलें संतोष बरी काळजां आनी मोगा बरी एकोटा भक्तीन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरा. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक ह्या सांदोजाच्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत मागता. तुमची ते सवां इरादे घेवन ह्या पुंतळाक तुमी आयल्यात. ते स ते सवां सांजू देवा मुखांतर जेजूक उबारया आनी जेजूची बेसांवां जोडून घेवया. माध्यमा मुखांतरी एमिसाचें बलिदान भेटी दिल्ल्या सर्व भक्तिकां खातीर विशेष करून आमी ह्या संदर्भार मागता. अर्गान ते सवां पासून मीस भेटयता फाबियन सिमेंडोन सामियार. अर्गानी ते सवां खातीर मीस भेटयता फियोना लविटा फेर्नांडीस बेंगळूरू. तशेंच अर्गान ते सवां पासून मीस भेटयता अलिशा फेर्नांडीस बेंगळूरू. तांचेर ते पासून विशेष करून मागता आसतना जे कोण मागतान बसलां सुगडास करून तांचे पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, पुनर्जीवन क्रिस्त आम्हा हरी एकल्यांचो बरवसो ताचे थंय एकवटान रावता. तो यथेश्ट फळ दिता. तो बरो गवळी आनी आमी ताच्या हिंडाच्यो शिळयो. ताचे उतर आयकून ताच्या मार्गान चल्ल्यांत आमी ताचे थंय एकवटान रावता आनी यथेश्ट फळ दिवंक शकता. असले खरें पाटलावदार सांग सुमी आमकां दार कृपा दिवून दे म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. एक घडी बोरदोळे दांपया. आमी केल्ल्या पथकाची दूख धरया. तळकाळ समानान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. मगळ जेसू तुजे उतर ऐकूंक फाटी सरल्या खातीर पश्चाताप पावता. भक्षणे मगोवन म्हणटा ओड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाख. ओड दयेन सर्वेस्परा आमची तुजी काकूळट दाख. पेल्या समोग करिनातल्या खातीर, पेल्याक दुखयल्ल्या खातीर, आपल्यास स्वार्था खातीर, पेल्याक अकमान केल्ल्या खातीर पश्चाताप पावता. सोम्या भक्षणे मगोन म्हणटा ओड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाख. ओड दयेन सर्वेस्परा आमची तुजी काकूळट दाख. तुवें केल्ली ती बरीं कामां करूंक तुवें आमकां आपोवणें दिल्लें आसाय. बरें जायतें करूंक अवकाश आसुल्लो, पूण आमचें आळशीपण, आमची बेजबाबदारी थोडे पटी बरें करूंक सुकूंक ना. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. समया पश्चातापन भक्षणे मगोवन म्हणटा ओड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाख. ओड दयेन सर्वेस्परा आमची तुजी काकूळट दाख. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळट करून आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थुया. एकडी बोरदोळे दांपया. आमच्या त्या सावां खातीर इराद्यां खातीर मागे. तीन इरादे मुखार दवरया. कठीण वत धग आनी आमी कश्टून आसा. बरो पावस दडून पृथ्वी तण करचे इराद्या बसत मागया.
चुनाव जाते आसा केंद्र सरकाराक बरे मुखेल विसून येवन दीत सताक नितीक जीक मेळोवन दी बरो सरकार आमकां फोव जावं दी म्हूण मागया. भुरग्यांनी परिक्षा बरयल्या रिजल्टार राखून आसात बरें फलितांश मेळोवन तांचें जिवीत नंदन जायशें मागया. आमी हर एकल्या खातीर मागया, कश्ट तेल्या खातीर मागया, जे कोणा मागता बसयला सुडास कडून तांचे बसत मागया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, धर्मदूत भगवंत सुतात देवा वरवीं तुका वळखून तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बाबातान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर. अशें आख्या पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूत कर्त्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. तशें आसता अंतियोक आनी इकोनिया तावन थोडे जुदेव थंयसर आयले आनी तांणी लोकांक आपले कुशीन ओडलो. लोकांन पावलाक पात्रायलो आनी तो मेलो म्हूण चिंतून ताका शहरा भायर ओडून व्हेलो. पूण शीस ताचे भोंवतणी एकठांय जातच तो उठलो आनी परत्यान शारांत प्रवेश जालो. दुसरे दिसा तो आनी बर्नबास दर्बेक गेले. पावलान आनी बर्नबासान दर्बेच्या शारांत स्वार्थ प्रगट करून जायत्यांक शीस केल्या उपरांत लिस्राक, इकोनियाक आनी शेकी पिसिदियाच्या अंतियोकाक ते फाटीं आयले. वाटेर आसता भोंवरतान तीर रावंक शिसांक ताणें उत्तेजन दिलें. देवाच्या राज्यांत प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतराजे अशें म्हूण ताणीं तांकां बूस सांगली. हर एक सभेन ताणीं मलगडे नेमले आनी विस्वास दवरल्यांक मागणे आनी उपास करून ताणीं सोम्या आदीन केले. उपरांत पिसिदिया प्रांतांतल्यान उतरून ते पंपेलियाक आयले. परगेंत देवाचें उतर प्रगट करून जातच ते अत्तेलियाक गेले. शेकी तेंतावन दर्या वटेन ते अंतियोकाक फाटीं आयले. येदोळ पर्यंत संपयल्ल्या कामाचे सुरवेर देवाची मजत मागून तांकां समर्पीत केल्ले हांगा पावतस सभेच्या संद्यांक तांणी जोमो केले आनी आपणा मारपात कितें सगळें देवान केलें तें आनी जुदेव न्हय आसल्यांक की कशें ताणें भोवरतेचें दार उगडलें हेंय तांकां विवरून सांगलें. थंय शिसां सांगाता ते जायतो काळ रावले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुझे बघ सर्वेस्परा, तुझ्या राजवटकायेची महिमा पसरतले. तुझे बघ सर्वेस्परा, तुझ्या राजवटकायेची महिमा पसरतले. सर्वेस्परा तुवें रचलाय ते सगळे तुझी स्तुती गातले. तुझे भक्त तुका दिन वाजतले. तुझे राजवटकायेची महिमा वाकणतले आनी तुझे वड कृत्यां ते तुझे बघ सर्वेस्परा, तुझ्या राजवटकायेची महिमा पसरतले. अशे समेस्त मनशांक तुझी वर्ती करतवा आनी तुझे राजवटकायेची प्रतिष्ठ महिमा कळी जातली. तुझे राज केदीस न्हय आळवोंचे. तुझी राजवटकी संत
तिच्या संततीक माळतली. तुझे भक्त सर्वेश्वरा, तुझ्या राजवटायेची प्रति महिमा पसरले. तुझे भक्त सर्वेश्वरा, तुझे राजवटायेची प्रति महिमा पसरले. Alleluia, 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 alleluia. ख्रिस्तान कष्ट मरण सुसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावं आनी अशें आपल्या महिमेन भितर सोरूं हे सगळें क्रिस्ताक घडोवंक येवंक आसलें. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भगवान सुमा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. जेजू त्या वेळा जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, समाधान तुमकां हांव सोडून वेता, म्हजें स्वंत समाधान हांव तुमकां दितां. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कणकारची सोडा, तुमी भिवचें नाका. हांव येता आनी तुमचे सरशी फाटीं येता म्हणून हांवें सांगलें तुमी आयकलां. म्हजो तुमकां मोग आसा जाल्यार हांव बापा सरशी वेता म्हूण आयकून तुमी संतोश पावतल्यात. कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो हें सर्व घडोवन येतलें त्या वेळार तुमी सत्मानच्याक आतां तें घडोवन येवचें आदींच हांवें तुमकां तें सांगलां. आतां ह्या संवसाराचो अधिपती येवपाचो लागीं जालो आसता आनीकी चड वेळ हांव तुमचे लागीं उलोवचो ना. ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना, पूण हांव बापाचो मोग करतां, ताणें फरमायलेल्या प्रमाणेच करता म्हूण संवसाराक कळीत जायचें न्हय. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्त. क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, हेच्या सुवातेंत जो आमच्या वंजेलांत आमी आयकलें, समाधान तुमकां हांव सोडून वेता, म्हजें स्वंत समाधान हांव तुमकां दितां. असलें समाधान संवसार दिवंक शकना. जेजू थंय आसलें कसलें समाधान? कसलें समाधान जेजू थंय आसलें? कसलें समाधान? आमच्या जिवितांत समाधान भोव गरजेचें. वैगी समाधान आमकां ना जाल्यार आमकां विरार जाता, करंदाय जाता, न्हीद पडना, तकली पिशी जाता. वैगी आमचें समाधान कशें पाड जाता? आमचें समाधान पाड जावंक कारण कितें? कित्याक आमचें समाधान आमी वगडयता?
तुमकां नासमाधान भोगलेलें आसा गी आसा गी केदे वेळार तुमकां नासमाधान भोगलेलें जाल्लें आसा एक तुवें करूंक जाय जाल्लें काम करिनातल्या वेळार कळ्ळें भुरगीं इस्कालांतल्यान येवचीं आसात पळय गी इस्कालांतल्यान भुरग्यांक येताना कितें दिवचें भुरग्यांक पोटाक इल्लेशें खाण दवरचें न्ही गे खाण दिवचें दनपारां जेवण गी सांजेर च्या खावंक गी कितें गी दिवचें पळय गी आतां दनपारां एग्जाम जावन भुरगीं घरा येवचीं आसात कळ्ळें येवचीं आसात आनी ह्या वेळार भुरगीं घरा येताना जेवण तयार ना तुमी कितें करता तुमचे इश्टिणीचे फोन आयले म्हणून कळ्ळें भुरगीं इस्कालाक येताना उलोवंक सुरू केल्लें पाटी येता म्हणसर 2.5 घंटे फोनारत कळ्ळें 12:30 पावणे 1 जालें म्हणटा देवा वेळ जालो भुरगीं येवची जालीं म्हणून तुमी फोन दवरना धडपडतात ते वेळार भुरगीं येतात आनी म्हणटा मम्मे जेवण जावं ना गे मम्मे तूं कालें करतली तर म्हणसर म्हणून भुरगे म्हणत आनी म्हाका जेवूं नाका म्हणून खिळ घालून रुमा भितर वचून बसत जाल्यार तुमकां बेजाराय जाता तुमकां नासमाधान जाता पळय की तुमचें समाधान पाड जाता कारण कोण ते फोनार 2-2.5 घंटे उलोवन वेस्ट करच्या बदला 10 मिनटांनी मुख धुवन पयलें जेवण तयार करून उपरांत थंयसर उलोवन बसलें जाल्यार भुरगीं येता आसतना जेवण तयार आसा भुरग्यांक संतोश तुमकांय संतोश वय की न्ही पळया समाधान थोडे फावटी म्हज्या फायद्या खातीर एक फोट मारता फोट मारन निरपराधी असलेल्याक अपराधी म्हणटा कळ्ळें फोट मारता म्हज्या इश्टिणीन कांय करूं ना तें बरें पूण म्हज्या फायद्या खातीर म्हज्या इश्टिणीक वा इश्टाक हांव सुखीदार करता आनी सकाळ मुखार वय ताणें तें केल्लें म्हणटा आनी उपरांत घरा येता आसतना हांवें तशें करूं नजो आसलें बाप ताणें कांय करूंक ना हांवें तशें करूंक नजो आसलें हांवें ताका दुखोवंक नजो आसलें आनी हें तुमच्या मोठींत थवळ 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 गुंता आनी तुमच्या नासमाधानाक कारण जाता भुरगीं परिक्षेक बरोवंक येतात वय गी आनी आमच्या भुरग्यांनी शिकचें केदें वेळा निमाणे घडये कळ्ळें गी फांतें जाताना शिकचें निमाणे घडये एग्जामाक 2 दीस आसतना बूक उक्तो करचो दोणोचें न्ही एग्जामाच्या आदले दिसा बिलकुल न्हिदनात सगळी रात शिकचें आनी दुसरे दिसा एग्जामाच्या हॉलांत येद्दें लांब क्वेश्चन पेपर पळयतना आमची तकली गुंता आनी जायते मतीक उडासाक येना बरयतात सुलाबाची सवालां पूण उडास येना आन्सर मतीक येना सवालां सुलाब आसात जापी मतीक येनात कित्याक शिकोवनात इल्लें शिकलें इल्लें मतीक येता आनी एग्जाम जाल्ल्यान कळ्ळें टेन्शन कळली बेजाराय कळली कंत हांवें इल्लें शिकिल्लें जाल्यार हांवें 4 दिसां पयलें शिकिल्लें जाल्यार खंय इल्लेशें बायपाट केल्लें जाल्यार म्हाका बरे मार्क्स मेळटे पळया ना समाधानाक कारण कोण जाता आमी पळया पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या नासमाधानाक दुसरें कारण जायनात सडावत आमीच कारण जावचें दुसरें कारण जातीत ना म्हणना बेस्टेन्स म्हाका फटकिरो करतना बेस्टेन्स म्हज्यो खबरो करतना बेस्टेन्स म्हाका गुन्यांवकार करतना बेस्टेन्स म्हजें नांव पाड करतना पूण म्हाका इल्लेशें नासमाधान जायत पूण तें व्हडलें नासमाधान म्हणून हांव म्हणना हांवें म्हजेच तकीच केल्ल्या नापसंदाच्या साली वरवीं म्हजें समाधान चड बिगडता कळ्ळें थोड्यो फावटी अशें घडटा काजरी जोडी काजराच्या जिवितांत एकामेका मोगान आसतात कळ्ळें गी
थोडे पोटी भुरगीं जायना नाकात म्हणले निर्धार करतात भुरग्यांक आनी दोगां जल्मल्यांत तेगा जल्मल्यांत मागीर थोडे पोटी अचानक म्हणल्यार बरी गर्भ उरता पूण त्या गर्भ उरलेल्या भुरग्याक दवरूंक नी काडूंक नी असले संदर्भार आसतात काही थोडी येतात एबॉर्शन करतात समजले एबॉर्शन केल्या उपरांत त्या स्त्रीक त्या दादल्याक टेन्शन ना समाधान सगळें ना समाधान कितले पुटी कुमसरांत ते पातक सांगतात सगळ्या पात्रापा लागीं सांगतात ना समाधान कित्याक आनी चिंतात जर तर हांवें इल्ली जागृत केल्ली जाल्यार हांवें इल्लें सांबाळलें जाल्यार आज असलें एबॉर्शन करची गरज पडटी ना पळया आनी मतींत तेंत गुंता तेंत खाता आज तें भुरगें जल्मलें जाल्यार व्हड जातें अशें चिंतना येतात आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सगळें जिवीत नासमाधानाचें जाता कित्याक कोण कारण ताका देखून जायते पोटी आमच्या नासमाधानाक आमींत कारण जाता काही थोडे पोटी आम्हाला पिवून चिंत न्ही काही थोडे पोटी एकलो दादलो मनीस म्हणटा हांव आम्हाला तर पियेना पूण इश्टा सांगाता मेळोवन थोडे पोटी कांय इल्लें पियेता पिवून घरा आयिल्ल्या वेळार बायल कांय म्हणत जाल्यार म्हजो राग तकलेक सोडटा आनी बायलेक सामो उलयता आनी अशें एक दीस घडलें फादर अशें घडलें हांवें बायलेच्या कानसुलाक 2 वाजयलीं येद्दळ मसर हांव मारूंक ना पूण त्या दीस घाल्लेलें चड जालें पळया आनी तो आजुनी करगोन आसा म्हज्या मोगाच्या बाबणी आजुनी करगोन आसा ताणें केल्ली एक सूक पळया तो म्हणटा जर तर हांव म्हज्या सांगाता वचोन नातलो जाल्यार पियेन नातलो जाल्यार हांव म्हजें समाधान पाड करतो ना पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी पळया असलें समाधान थोडे पटी आमी उगडयता हांगासरी सिसांक थंयसर नासमाधान आसलें नासमाधान कसलें नासमाधान आसलें सिसांक एक नासमाधान जेजूचे तांणी अखंड पातयेणी दवरूंक ना सरोवर उसांबळ जाताना जेजू थंयसर आसलो जाल्यार जेजू देवाचो पूत म्हूण ते वळखले नात जेजू उदका वयल्यान सोलोवन येतानाय ते मेल्ले म्हूण भियेले आनी पिद्रू बुडोवंक लागलो जेजू जायते पोटी म्हणलें आसा कितले तेंप हांवें तुमच्या सांगात आसचें कितलो तेंप पळया आनी हांगासर जेजू जिवन जाल्या उपरांत सिसां मेळोवन उतरां सांगता आसतना सीस सगळें नासमाधान आसलें कित्याक जेजू एकलो कश्टलो पळय हे 12 जाण आसले 12 जाणां पैकी एकल्यान जेजूक विकृत केलो न्ही विकृत केलें कोणें जुदासान 30 नाण्याक जेजू विकल्या उपरांत जुदासाक समाधान मेळ्ळें तो वळ करगलो आनी म्हणालो निष्ठूर रक्ताक निरापराधी रक्ताक हांव कारण जालो निरापराधेच्या रक्ताक मरणाक हांव कारण जालो म्हणलें दूख ताका भोगलें नासमाधान ताका आयलें पिसांतूर जालो देदस्पोर जालो ताच्या नासमाधाना कारण कोण तो पळया दुसरें पेद्रूकी नासमाधान कित्याक 3 पोटी ताणें नेगार केलें जेजू इतलो भरादी कुरीस वोवन येतालो मुखार कोणीय आयले नात वेरोनिका आयली जेजूचें मुखामळ पुसलें वय गी वेरोनिका आयली जेजूचें मुखामळ पुसलें वय मरी जाल्यार जेजूच्या कुर्सा मळा उबी आसली अरिमात्याचो झुज येवन जेजूच्या कुर्साक खान मारलो पळया पूण 11 जाण सीस खबरेत ना जाले पळया जेजू एकलो कश्टलो एकलो वळवळलो एकलो दडबडलो एकलो उमकळोन मेलो पूण 11 जाणांक एकलो पर्यंत ताका हात लावंक बोट लावंक कुमक करूंक येवंक नात आनी हें तांकां दोसतालें
हें तांकां दोसतालें, हें तांचें ना समाधान. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा समाधान तुमकां हांव सोडवेतां, म्हजें स्वंत समाधान हांव तुमकां दितां. जेजूचें स्वंत समाधान कशेलें? आतां जेजू जिवंत जाला वय, जेजू दिश्टीक पडटा, समाधान म्हणटा. जेजूक बेजाराय आसा गे हांगासर? हा, जेजूक दूख आसा गे? कांय ना. ताका कंत ना, ताका दूख ना, ताका बेजाराय ना. ह्या सिसांनी ताका सोडून गेलो म्हणलें ताका कांय बेजार ना. कळ्ळें? ह्या लोकांनी कुर्साय ताका म्हणून सांगल्या की कांय बेजाराय ना. जेजून इतले कश्ट सोंसले, 3 किड्यांचेर उमकोडलो, ताका बेजाराय ना. ताणें जरबादाचे मार केले, ताका बेजाराय ना. ताणें कांट्याचो मुकूट सांडशिल्लो घेतलो, ताका बेजाराय ना. तो संतोश बरीत आसलो, संतोश बरीत. कित्याक? तें ताचें स्वंत समाधान. कित्याक म्हळ्यार तो सता प्रमाणे जियेलो. पळया, तो सता प्रमाणे जियेलो. तुमी एक बरी सताची करणी करा. कळ्ळें? तुज्या कुटुंबाचो पूत वादू, तुज्याच कुटुंबाचो पती वा पतीन सूख करता आनी सगळ्या पब्लिकांक तूं सांगताय ताणें तूं सूख केल्या. तुज्या काळजा भितर संतोश भोगता की ना? भोगता. सता खातीर कांय म्हणी तुवें केलां देखून तुका एक समाधान. पळया, तुजी जबाबदारी तुवें बरी पाळली, तुजी बरी जबाबदारी बरी पाळली. भुरग्यांक बरो जल्म दिलोय, भुरग्यांक बरें वागयलें, भुरग्यांक बरो फुडार दिलोय. आज भुरगीं बऱ्यान एका राष्ट्रांत, अमेरिकान गी, कॅनडान गी, कुवेटान गी, दुबयान गी, खंय गी बऱ्यान आसात. पूण तूं एक सुरी जाल्याय, उतर प्रायर आसाय, कांय इल्ली पीड आयल्या, भुरगीं नांत तुज्या सांगाता. तुका इल्लेशें कंत जावंक पुरो, कंत इल्लीशी, पूण ना समाधान आसा, चिंता ना, संतोश भोगता की ना, समाधान भोगता की ना? हां, म्हजी दाव हांव दावल्या, म्हजो झूज हांव झुजल्या, म्हजें काम हांवें केलां, तांकां शिकयलां. आज बऱ्यान तीं आसात, तांचें जिवीत संतोश बरीत आसा. म्हणली हे दादोस काय तुमकां आसा गी? आनी ती दाजोत काय तुमकां समाधान दिता गी? दिता, खंडीत. पळया, दिता, दिवंक शकतात. कित्याक तुमी सता खातीर जियेल्यात, निती खातीर जियेल्यात जाल्यार. पळया, जेजू सता खातीर जियेलो. तो म्हणलो हांव सत. पळया, सता खातीर जियेलो. असतान तो जिवंक गुत्तू ना. देखून तें सत आसा पळय, ताचें शाश्वत, ताचें स्वंत समाधान. समजलें गी? हां, तो निती खातीर जियेलो, ताची नीत आसा पळय, ती नीत ताचें स्वंत समाधान. देखून तो म्हणटा हांव सत, वाट आनी जिवीत. पळया, जिवीत. देखून हांव दिता तें समाधान संवसार दिवंक शकना. वय, जेजू दिता तें समाधान संवसार दिवंक शकना. जेजूचें समाधान खंयचें? जेजूचें समाधान सताचें, जेजूचें समाधान नितीचें, जेजूचें समाधान मोगाचें. पळया, जसो हांवें तुमचो मोग केलो, तसो बापान म्हजो मोग केलो, हांवें तुमचो मोग केलो. तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावो जाय. मोगांत आसलें समाधान, सतांत आसलें समाधान, नितींत आसलें समाधान खंयच्यान ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी समाधान सेवेचें. जेजू म्हणटा तुमी म्हजी सेवा करच्याक हांव आयलां न्ही, बगार हांवें तुमची सेवा साकरी करच्याक आयलां. देखून पेल्याची सेवा केल्ल्यान पळया, मरी एलिझाबेथीची सेवा करूंक गेली, तिका संतोश समाधान भोगलें गी ना. संवसारी जिविताचे कश्ट तिका ना समाधान होवंक शकले गी ना. कित्याक म्हळ्यार तिणें सेवा केली एलिझाबेथीची. पळया, आनी पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडी, तुमी कोणाची सेवा करतात जाल्यार जावं पुरो सासू माई तुका दुर्सोता, गाडी दिता, शिराप घालता, पूण जाल्यार त्या सासू मायेचो मोगान तूं सेवा करताय जाल्यार तिच्या अंत काळार तुका एक समाधान आसा की ना? हां, म्हजी माई एमकुळी जाली जाल्यार म्हज्या मायेची हांवें सेवा केल्या म्हणलें एक तृप्ती, समाधान तुज्या काळजांत उमाळून येता. तशेंच तुजो दुस्मान कोणी आसूं दी, शेजारी वा तुज्या कुटुंबांत कोणी एकलो भाऊ वा भयण वा नणंद वा नंडायो वा देर वा जाव कोणी म्हणी, कळ्ळें गी? कोणी म्हणी तुजे थंय रागान आसात, दुस्मान काय आसा म्हणून भोगता जाल्यार तूं कांय तें लेखी नासतना तांच्या फेस्ताक वयताय, तांकां आपयताय, तांचे सांगाता मोगान उलयताय, तांकां बरें वाडटाय, मोग तूं दाखयताय, खऱ्या काळजांत तांचो मोग करताय जाल्यार
तो मोग तुका समाधान दिवंक शकता. देखून तुवें सेवेंत केल्लीं तीं बरीं कामां, मोगांत केल्लीं तीं बरीं कामां, सतान जियेल्ली ती वाट, नितीन जियेल्लें तें जिवीत कितेंकच तुका ना समाधान हाडूंक शकना. बघा तुज्या दिसपट्ट्या जिवितांत ती एक तृप्ती, ती दादोसकाय, तो संतोष, ते समाधान हाडूंक शकता, समाधान हाडूंक शकता. देखून कितली पिडा येवं दी, कितली कश्ट येवं दीत, तूं कंतिश्ट जायनाय, निराशी जायनाय, बेजाराय तुका येना, संतोषपुरी तूं आसताय. आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें पावलू आनी कोण, पावलू आनी बार्नबास न्ही आनी सिलास हे पुरो आसले थंयसर. पळया ते अंत्योकाक आनी इकोनिया तावन ते आयिल्ल्या वेळार थंयसर थोडे जुदेव आयले आनी तांणी कितें केलें, लोकांक पावलो विरोध साळवाळयलें, पावलूक एकसुरो केलो आनी पावलूक तांणी फातरायलें. पळया फातरायलें, फातरो म्हणजे म्हळ्यार फातर मारले, कळलें, जाल्ली फातर. पावलूक सामा पडल्यात मार. ह्यास पावलो न्हू सावल आसतना तशेंच फातरायलें कोणाक, स्तेफानाक फातरायलें. स्तेफानाक फातरावन जिवेशी मारलें. पळया आनी असलेच फातरांचे मार आज पावलूक पडले अंत्योकांत, कित्याक थोड्या जुदेवांनी तांकां फातरायशें केल्लें आनी पावलू मोसुकोन पडलो. तांणी चिंतलें पावलू मेलो म्हणून, मेलो म्हणून चिंतलें आनी ते गेले. पूण हे पावलू मोसुकोन पडलो, तो मेलो म्हूण चिंतून तांणी ताका शाराच्या भायर व्हरून उडयलो. पूण कितें जालें, ताचे शिश्य ताचे बोंतून एकठांय जाले आनी ह्या वेळार पावलू मरोंक ना, उठलो. मार जाल्ले, गायिल्ले जाल्यार तो उठलो आनी परतान शारा भितर आयलो. पळया आनी तो आनी बार्नबास उपरांत दर्बे गेले. ताच्या उपरांत ते लिस्त्राक, इकोनियाक, पिसिदियाक, अंत्योकाक अशें गेले आनी जायत्यांक ते देवाचें उतर परगट करूंक लागले. ते पिसिदिया प्रांतांतल्यान उतरन पंपिलियाक, पेर्गेंत आनी अत्तालियाक आनी इतर जायत्या सुवातेक ते दर्या वाटेन पांय वाटेन गेले. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आतां जे बरी बसां कारां नातलीं, कितले कश्ट आसले पळया. ते गायी, ते मार, ते निश्चुरकाय, ते जरबादांचे मार, ते अंकणे, ते दुरसोणें, हें सगळें घेवन ते दर्यांतल्यान पांय वाटेन गुडा दोंगरांतल्यान सोलोन गेले, सुवार्ता परगट करून गेले. ते केदींगच निराशी जाल्ले नात, बेजारायन नारले नात, कित्याक तो समाधान दितलो सोमी तांचे सांगात आसुल्लो, समाधान दितलो सोमी तांचे सांगात आसुल्लो. सोमयाच्या समाधानांत फातरांचे कश्ट तांकां खंत हाडूंक सोकोंक ना, बेजारे हाडूंक सोकोंक ना. सोमयाच्या समाधानांत ते वळवळे, ते मरणाचे ते वळवळे तांकां खंत बेजारे हाडूंक सोकोंक ना. देखून पळया स्तेफानाक फातरान जिवशी मरतना स्तेफान आसतालो की रडटालो? आसतालो. कित्याक म्हळ्यार पळया समाधान दितलो सोमी ताच्या सांगात आसुल्लो. आनी जेजू म्हणटा हें म्हजें स्वंत समाधान, हें म्हजें स्वंत समाधान. हें समाधान संवसार दिवंक शकना. देखून हें समाधान म्हजें थंय तुजें थंय आसा जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी केदींकच पिडेस्त जायना. पिडेस्त जाता जाल्यार आमी कंतिश्ट जायना, आमी संतोश भरीत आसता, कुशाल भरीत आसता. पूण आमी कितें करता जायते पोटी, आमी स्वार्थी जाता, आमी मुसरी जाता, आमी रागिश्ट जाता, आमी आबलेशपणाचे जाता. तेन्ना आमी ना समाधान जाता. आमी स्वार्थी जाता तेन्ना म्हाका मेळची वस्त मेळनातल्या वेळार म्हाका ना समाधान. पळया कळ्ळें गी, तुका जाल्लें बरेंपण म्हाका पळोवंक साध्य जायनातल्या वेळार म्हाका मोसोर जाता, मोसोर जाल्ल्या वेळार म्हाका ना समाधान. कळ्ळें गी, म्हाका मस्त खावची आशा आसा, म्हाका खावंक मेळूंक ना, म्हज्या बदला दुसऱ्याक खावंक मेळ्ळें जाल्यार म्हाका मोसोर जाता, म्हाका ना समाधान. देखून पळया हांव मोसरी, हांव रागिश्ट, म्हाका राग येयलो, हांवें गाळी दिल्यो, शिराप दिलो, मारलें, दोशी केल्यो, गालटो केल्यो जाल्यार म्हाका ना समाधान. हांव मोसरी, हांव रागिश्ट, हांव कितें म्हणटात स्वार्थी, आबलेशपण असो, पोटजाळ असो मनीस,
बेबदेपण असो मनीस जाल्ल्या वेळार हांव नासमाधानी जाता हांव समाधानान जिवंक शकना. देखून हे सगळे मासा रक्ताच्यो ओडण्यो अपेक्षा आपले पयस दवरी जाय. आत्म्याच्या कुशा प्रमाणे चलची प्रयत्न करी जाय. तो सर्गीचो संतोष निरंतर तुजे थंय देंवोन येता आनी केदिंगस तो तुजे तोडचो कोणी काण व्हरचें नात. देखून जेजो म्हणटा हांव दिता तें समाधान संवसार दिवंक शकना. संवसारा फाटल्यान कितलीं वसा समाधान सोदून कितलीं वसा तुमी संवसारा फाटल्यान. बऱ्यांतलो बरो नाटक पळया, बऱ्यांतलें बरें पिक्चर पळया, बऱ्यांतलें बरें IPL मॅच पळया, कितेंय पळया, बऱ्यांतलें बरें खाण खाया, कळ्ळें गी. बर्गर KFC कितलींय बरें खाया, बऱ्यांतलें बरें P1 पियेया, कळ्ळें. हॉर्लिक्स आनी खंयचीय कोल्ड कॉफी नेस्काफी खंयचीय पियेया, बऱ्यांतलें बरें खंयचेय फ्रुट्स खाया, बऱ्यांतलें बरें खंयच्याय गांवाक तुमी भोवंक वसा, पिकनिकाक वसा, टुराक वसा. कितलें केल्यार तुमी खाता पर्यंत मात्र ती खुशी, तुमी पियेता पर्यंत मात्र खुशी, तुमी भोवंक घेता पर्यंत मात्र खुशी, तुमी तें पिक्चर पळयता पर्यंत मात्र खुशी, तुमी तो नाटक पळयता पर्यंत मात्र खुशी. सगळें जावन तुज्या घरा भितर रिगतना कितें तेंत ना समाधान, कळ्ळें गी. देखून पेद्रू म्हणटालो जेजूक आमी ताबर पर्वतार रावया, सकयल येवचें नाका. कित्याक म्हळ्यार थंय मात्र समाधान आसलें ताबर पर्वतार. देखून तो म्हणटा आमी 3 तंबू मारया, एक एलियाक, एक मोइजेक, एक तुका, तुज्या सांगात आमी हांगाच रावता. सकयल येवचें नाका. सकयल गेल्यार ना समाधान. सकाळीं कितें ब्रेकफास्ट करीचें, दनपारां कितें रांदिचें, सांजेर कितें रांदिचें न्ही गे. पळय गे, हांगा पयशे नात, हांगा रांदोय ना, हांगा तरकारी ना, हांगा मासली ना, हांगा मांस ना. तेंत टेन्शन. पेद्रूक बगतालें तशें न्ही गे. आतां सरोवर वचोचें, मासली धरीचे, इकीचे, पयशे हाडीचे, कोणाक जाय. देखून हांव थंयच रावतां ताबर पर्वतार. समाधान आसा थंय, सर्गीचो संतोश आसा थंय. जेरुजालेचें शहर तें. पळय म्हज्या मोगाच्या भावणीनो, खंय वसा पूण फाटीं येतना तें समाधान आमकां आसना. कित्याक म्हळ्यार संवसार दिता तें समाधान नाटकांत, पिक्चरांत, बिचांत, व्हडल्या व्हडल्या सिटींत, व्हडल्या व्हडल्या मॉलांत. तें दिवचें समाधान, संवसाराचें समाधान तें शाश्वत न्ही. पूण सुमी दिता तें समाधान खंय आसा, देवाच्या उतरांत आसा. देवाच्या उतरांत सुमयाच्या आजारपणांत आसा, सुमयाच्या सेवेंत आसा, सुमयाच्या मोगांत आसा, कळ्ळें गी. सुमयाच्या सतांत आसा, सुमयाच्या नितींत आसा. सत, मोग, नीत, सेवा ह्या प्रमाणे आमी जियेता, आमचें जिवीत समर्पीत करता. तेन्ना आमचें जिवीत समाधानाचें जातलें. असलें जिवीत जिवंक सुमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. बाप्पा हाडून आयल्या तुझ्या पायांत थाडी, नितळ जावच्या आशेन आमची काळजां मेळ्ळी. के मागता तुजे लागीं पातकी निर्भागी, के मागता तुजे लागीं पातकी निर्भागी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मैमीक आमच्या आनी आख्या पयसबीच्या देवाक सरस्पोर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा, भगवान धर्मदोजू ता देवान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगट करून संतोशान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयलें. तेच सडवण आमच्या इकाळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा
दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गेची शिकवण सगळ्या मनशां परगट करच्या. तुवें ती धर्म तुज्या बुन्यादीचेर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गेच्या दळबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवी 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्वराची नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. आमी ती मिगली आंबो पवित्र घडी संभ्रमता उडो आनी वायन आसलें जेजूचें मांस आनी रगजान बदलची पवित्र आत्म्याची घडी. कितेंय मागता खंडीत आमी घेता भक्तीन ह्या रितीन वांटली जावया. सगळे आमचे जिवीत समेच्या पांयांतळ समर्पया. समेचें समाधान आमचें करून घेवचें प्रयत्न करया. बापा क्रूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरण सुसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच प्री जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतो सोगूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी पात्रेता. बाबा जेजूच्या मरण असो नी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत असो उंडो आनी सोडुणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडर गसवतेल्या आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा सेब पीटर पोलो आमच्या गोडी बापा आनी सगळे येजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरू मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी. तांकां तुजे इश्टगतींत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्तची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकार मरे देवाच्या माये संगती ती सपती बागे वंजूचे बागे धर्म दता बागे वंजूतात देवानी सर्व कळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
सुमेचें समाधान आमचें करून घेवंक देवा स्वादार करपा मागून सुमयान शिकलेल्या मागणी भक्तीन सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां शिताव तशें आमची पदकां बगस, आनी आमकां ताळें पडोवं दिनाका पण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. दयकोणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमी दिंबी घालया. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्तांच्या मोगान भरून मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. ताचें समाधान खरें तें मोगाचें, तें सताचें, तें नितीचें आनी तें सेवेचें. तशें जाल्यार समाधान आमचें करून घेवंक आनी संतोशाची जिवीत जिवंक उलो दितात ती हे शिडीचे जेवणाक पयलेली आमी सर्व सुभागी. समया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. जेसू मोच्या देवा, जेसू मोच्या राया, जेसू मोच्या जीवा, मोच्या देवा, मोच्या सर्वा. जेसू मोच्या देवा, जेसू मोच्या राया, जेसू मोच्या जीवा, मोच्या देवा, मोच्या सर्वा. कैसर वसो हांव सोदून करो स्वाम, तुजे लागीं आसा सोमिया, म्हाका जिवीत दिवचें वता. जेसू मोच्या देवा, जेसू मोच्या राया, जेसू मोच्या जीवा, मोच्या देवा, मोच्या सर्वा. प्रार्थूया. भोदयाळ आमच्या बोमोगाळ बापा, भगवं जुता देवाच्या जैते वन मरणापासून त्या नव्यानाच्या दिसावं संस्कार आम्ही संभ्रमला. तांदूळ घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवन कुडी रक्ता वरवीन ताच्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताच्या भाशेन मारापर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेत आमकां तीर करून दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. बसया. मोगाच्या बाबणीनो सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. कठीण वत दग आसल्यारी तुमी व्हडसंख्येन हांगासर तुमची ते सांवां घेवन इरादे घेवन ह्या पुंतळाक हांगासर आयल्यात. तुमी घेवन आयलेली ते सांवां सांजू तदेव मुखांत्र तुमी जेजूक उबारतात ती ते सांवां जारी जावं दीत. मागलेलें सगळें तुमकां फावो जावं दी. बरो असो सांडलेल्यांचो बरो असो जावन आसलो सांजू तात देव तुमचे खातीर विनंती करून दी आनी तुमकां आपल्या बेसांवांनी जेजूची दराळ आशिर्वादां धाडून दी म्हणून ह्या संदर्भार आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा.
आनी एका मंगळारा सकाळी 8 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन 10 वरार कुमसारा 10:30 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन 12:30 भक्तिकांक जेवण ह्या सगळ्या मंगळाराच्या भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता व्हड संख्यान तुमची ते सवां घेवन इरादे घेवन ह्या पुंतळाक येया खंडीत सुमी तुमकां आपल्या बेसांवांनी खंडीत भरता स्टॉला भेट दिया म्हणजे गेले मीठ तेल कोंतामेंतिनो रेलिको कुरीस इमाजी इत्यादी आसात हे सर्व आमच्या मेजुजा विरो झुजूंक आनी जै जोडूंक आदार दितात त्यो भक्ती वस्तू वापरूंक आनी हाचें बरेंपण जोडूंक तुमकां उलो दिता दैवीक मेडिसीन डिवायन मेडिसीन दैवीक वखदां गांठी दुखी गॅस्ट्री पिडे भुरग्यां पिडे संबंदी वखदां तेलां ऑफिसान मेळटात ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडचो मिसां तुमी ऑफिसान दिया ते सवाय ऑफिसान दियेत नंतर पाटी पुंतळा करियेत तुमचे खातीर आमी निरंतर मागता कावन्सिलिंगाची मंडळ हांगासर आसा तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन संगे विशेष मागणी आमी करता मंगळाराच्या मात्रेनी हप्त्या मदें आमी कावन्सिलिंग करता पूण फोन करना येयल्यार बरें तुमकां राखूंक पडचें ना देखून फोन नंबर ऑफिसांत वा गुगलान मेळटा फोन करना तुमी येवचे आनी हाचो फायदो तुमी जोडचो पुणशेतेच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचे दान आमी स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या पुंतळ्याची कायली प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रायोजक रावंकय तुमकां आमी आपण दिता सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमचे खुशेचें दान संतोशान आमी स्विकार करता तुमच्या घरांनी कुमगार जिबल्यो जल्माचो दीस काजर मिसां इत्यादी आसतना ह्या पुंतळाचो उडास करा जेवणाक कुमक करा आनी आमी सडभक्तिकां तुमच्या खातीर मागता मुखेच्या भाव भयणीनो फाटल्या 6 वर्सांची अवधी ह्या पुंतळार डिरेक्टर जावन सेवा दिवची अवधी म्हजी समता जाल्ल्यान गोळी बापांनी म्हाका आलंगार फिरगेजीचो विगार जावन थंयसर वर्ग केला म्हाका हांगा तावन आलंगार फिरगेजेक मुडबिद्री आलंगार फिरगेजेक विगार जावन नेमक केला आसता ह्या म्हयन्याच्या 21 तारीखेर 21क 21 तारीखेर मंगळार तो त्या दिसा हांवें मुडबिद्री आलंगार फिरगेजीचो विगार जावन हुद्दो स्विकार करूंक आसा आनी हांगासर म्हज्या जाग्यार मानादी बापू अनिल आल्फर्ड डिसोजा प्रस्तुत कुटुंबांजिनी केंद्र असो निर्देशक ते हांगासर येतले ते मेच्या 20 तारीखेर हांगासर येतले केदळा येतात म्हणजे वेळ उपरांत तुमकां हांव कळयतलो हांवें हांगा तनवेसोय वेळ तुमकां हांव कळयतलो पूण आनीक 3 हप्ते आसात 3 मंगळार मेळटात तिसऱ्या मंगळारा म्हाका हांगा तन वचोंक आसतलें देखून तुमी म्हजे बसत मागा हांव तुमचे बसत मागता ह्या पुंतळार जायतीं बेसांवां सांजुदा मुखांत्र समेची भरपूर बेसांवां तुमचेर आनी म्हजेर वता अशें करूंक कृपा दिल्ल्या देवाक अर्गां पटयत आसतना आनी म्हजी मुखली सेवा आलंगार फिरगेजेंत विगार जावन थंयसरी बाळू जेजूचें पुणशेत आसा थंयसर त्या पुणशेतांत तशेंच थंयसर इस्कलां आसात इस्कलांत आनी सगळ्या संस्थांनी बरें करूंक तुमी म्हाका आदार कृपा दिवन दी म्हूण तुमी म्हजे बसत म्हाका म्हूण विनंती करता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आयच्या दिसा आमकां जेवणाक कुमक केल्या नांवां वाचून सांगता कोणी आसा जाल्यार मुखार येवन पाद्र्या पातावन मानाची वात स्विकार करची विवियन मॅनेजर्स आनी कुटाम मुडबेळे डायना फर्नांडीस सुरतकल ज्योती डी सिल्वा गंटलगट्टे सब्रिना अल्मेडा उडपी तुमचो मनपूर्वक उपकार बावडटा सुमेची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या वावराचेर मागता आयचें जेवण तयार केलां सांजूद वाड्याकारांनी तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा गुरुकाराचेर प्रतिनिधीचे वाड्याकारांचेर तांकां कुमक केल्या समेस्त तांचो उपकार बावडटा आनी भरपूर आशिर्वादां मागता आज आमकां संगीत दिवंक आयल्यात भाव क्लिफी तुजोय मनपूर्वक उपकार बावडटा दिव्यवाणी यूट्यूब लायव्ह चॅनलाचे फाटल्या 6 वर्सां तांणी म्हाका संगात दिवन तांणी फाटी मोदिल्लो आसा तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आतां नवेनाक आयती सावी पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासून विनंती कर पात्रोन सांजुता देवा
आमचे पासून विनंती कर. पात्रोन सांगुता देवा आमचे पासून विनंती कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बाबनी सर्गी समसो मोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता. बघे उजुता देव सरकार सांजे तुझ्या जीवनपणाच्या महिमेत असून आमचे पासून विनंती करता. सांजुता देव हेर सांत भक्त प्रत्येक जण मोरे आमची सरगीची माई आमच्या मजतींचे जो आमच्या एक मात्र मध्यस्थ मारी फात आम्ही सांगता माग्या. सुमिया जेजू क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराण्या सोड भाव तुका आम्ही आमचे मागणे भेटयता. तुका निधन जुतात देवाक असलेल्या प्रत्येक इष्टगळी स्वामी उडास करता. बघे म्हणतात देवाच्या मवाळ मोगाक आम्ही आमचे मागणे मिळयता. ही जेजू मनुष्याच्या कुटुंबात इतवे दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आम्ही दुखातीन वसता. तुझ्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आम्ही लागशिल्यान मिळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा आपण निरंतर लाभ लाभता आणि समेस मनीस देवा मानवतात. जेजू आमच्या बाबार्था उदेशी तू आता कुरोस आमच्या मध्ये आसाय म्हण आम्ही सत मानता. तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे ते देवा सोनी पहिल्यास करो मोग वाडाई. आता आम्ही बघे वजुता देवाच्या विनवणेने तुझ्या मारी पादू बारजो गोरजोन येत रे गे तुझ्या दैवी कुशेप्रमाणे तू जारी करतलय म्हण आम्ही बरवसता. ए जेजूच्या भोव पवित्र उदार काळजा सर आमची पातीने आम्ही तुझे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी उगडाप सदां सर्वदा आमेन. सांजुता देवा लागीं मागणे. या संवसारी जेजूचो सैरो आनी दमलून असलेल्या बगे वजुता देवा या आमच्या मागण्या तू आमचे सवे मेळ. जेजू सोडून असो मोवाळ मोगतो जाणा जालोय ताच्या सोडणीची स्वार्थ तुम्ही पयसाच लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारी सर्गापून आयलोय. आनी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलो इश्टागरीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीसकड सडसणी दिसांपण निराशेच्या परिस्थितीत आसलेल्यांचो तूं कितें तुजे रुती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजी घर जावन तुज्या पुनशता पाटयेने आयला. देखून बसया. मगळ बाबडीनो जैती ते सवांगासर आसात. जैती ते सवां तुमी धाडून दितात घालतात मागोवंक विनंती करतात. आज जैती ते सवांगासर आसात ती वाचून सांगतना जर तर तुमची ते सवां आसात जाल्यार ह्या ते सवां सांगाता कुडसिया आनी तुमची ते सवां उबारा एकामेका खातीर आमी मागया. सुम्याची बेसांवां जोडया. 27 जाणां बरी भलायकी फोव जावं. 12 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फोव जावं. 8 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरी फोव जावं. 8 जाणां कुटुंबां शांती समाधान रास करूं. 6 जाणांनी दिल्ले पयशे ते पाठी मेळोवं. 6 जाणां रीण फारीक करूंक कृपा मेळोवं. 2 जाणां चिंतलें काम बऱ्यान जावंक. एकल्या बरें घर फावो जावंक. एका घोवा बायले मदें मनस्ताप पयस जावंक. एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची दूख संपूर्ण रितीन गुण जावंक. एकल्याच्या फाटीच्या कण्याची कुशीच्या बोरींची दूख संपूर्ण रितीन गुण जावंक. एकल्याच्या कुडीच्या गॅस्ट्रिकाची पिडा संपूर्ण रितीन गुण जावंक. तेका जाणांची तकली पडप मायग्रेन गुण जावंक. तेका जाणांच्या आतापांयाची गांठी दुखी गुण जावंक. तेका जाणां ती धरिल्ली सगळीं कामां शबित्यान पंथा पावोवंक. एका उत्तरप्रयाच्या आवय बरी भलायकी फोव जावंक. एका उत्तरप्रयाच्या स्त्रियेच्या पंदा पडचे किडे संपूर्ण रितीन गुण जावंक. एका कुटुंबां शांती समृद्धी रास करूंक. एका कुटुंबाच्या पुरगावेची विजा फोव जावंक. एकल्याचे कृशीचेर बेड्याचेर भरपूर आशिर्वाद लाभोवंक. लागलेली सगळी कीड आनी कुरवायेचे समस्या नपेन जावंक. एकल्याचे बरवेलाक बरें उदक फोव जावंक. एकल्या अति धरलें घराचें काम शबित्यान पंथा पावोवंक. एकल्या रीण दिल्ले ते पयशे वेळार पाटी मेळोवंक. एकल्या चलयेचे मतीचे स्ट्रेस सगळे ते गुण जावंक उणें जावंक आनी मोठी समाधान संतोष फोव जावंक. शिकूंक बरी मोत जाणवाय मेळोवंक. जिवीत नंदन जावंक. MBBS करच्या तरणाट्या शिकूंक बरी मोत जाणवाय आनी जिवितांत जैत फोव जावंक. 9 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक. 11 जाणां परगांवाची विजा फोव जावंक. 6 जाणां OET एग्जामांत पास जावंक. 12 जाणां दावेचें रिजल्ट बरें येवंक. एकल्यान बरो पावस येवच्या खातीर आनी प्रकृती थंड जावच्या खातीर म्हाका विनंती केल्या. 2 जाणां मोबायलांतल्यान पयस रावंक. 2 जाणां मागणें म्हणोवंक आनी मिसा वचोवंक मतीक उजवाड मेळोवंक. 8 जाणांची तरातराची कॅन्सर पिडा गुण जावंक. 6 जाणां काजरी जोड्या भुरग्यांचे देणे फोव जावंक. 7 जाणांची गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी पिडा गुण जावंक. 2 जाणांचो राग हट पयस जावंक मोगान जिवंक. 6 जाणां आमाल पिवन येता सुटका मेळोवंक. 6 जाणांक रातीची बरी न्हीद पडोवंक. 2 जाणांचे क्रिएटिन लेवल नॉर्मल जावंक. एकल्याचें ऑपरेशन जाल्लो गायी गुण जावंक. एकल्या जागो बऱ्या मोला विकून वचोंक. एकल्याच्या कामाच्या थळार समाधान आसूंक आनी स्ट्रेस उणें जावंक. एकल्या वायट सोय सोडून बरी जिणी जिवंक. एकल्या सर्व समस्यांतल्यान सुटका मेळोवंक. तशेंच
32 जाणां प्रती ते पासून म्हाका विनंती केल्ली आसा. तांचे रित्या खातीर मागया, आमच्या खातीर मागया, जे कोणा मागतान बसयला सुडास करया. पावसा खातीर मागया. आमी वोट जाती आसा, एलिसांव जाती आसा, चुनावणान बरो सरकार फावो जायशें मागया. भुरग्यांची परिक्षा जाल्ली आसा, बरे रिजल्ट राखून आसा, तांची रिजल्ट बऱ्यान जावचे बसत मागया. जे कोणा मागतान बसयला उडास करया, तेमी घाली हातो वारया. सगळी आमची मागणी, सगळी आमची तेसांवां गरजो सगळींच्या बापाच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया. अर्गां तुका सुमियां जेजू, अर्गां तुका सुमियां जेजू, उगडाप तुका सुमियां जेजू, स्तुती तुका सुमियां जेजू, आराधन तुका सुमियां जेजू, वंदन तुका सुमियां जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां जेजू, उगडाप जेजू, आराधन जेजू, सुमियां जेजू, या सगळ्या भक्तीका बराबर उबारली मागणी तुका भेटून दिता. तुझे उदाहरण काकूळ दिनादारान आमची मागणी ऐकून घे. सर्वेस्पर आमकां मागलेले सगळे फोव करे. जायती ते समाज जायती इरादे तुझ्या मुखार दवरल्या सुमिया. बाबा दवरलेली मागणी ही मानून घे. सांजू देवाच्या विनवणेने, सांजू देवाच्या विनवणेने मजतीन सुमिया आमची मागणी मानून घे, मानून घे. आमकां मागलेले सगळे फोव करे. तुझ्या सुबाम देण्याने, आशीर्वादाने भरून, तुझ्या कृपेच्या बेसवाने भरून मागलेले सगळे फोव कर. हालेलुया, 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 हालेलुया. नव्यानाच्या मागण्या मंदारशा म्हज्या मतीर काळो काडना. म्हजो बाबा दंडो बेसाडच्या, म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तुझ्या बसतले पदवेन पयसा उंडाय. वरत्या संता म्हज्या कर्जाच्या गुड्यात हांव तुका ओलो मारता. आशा सरलेल्या मरुसून तुमचे घरीत देणे तुका देवान दिला. म्हज्या जिणयेचे कंटे कुंटे म्हज्या काळजाची कोर्सन हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ माईक पासी नवा देखीत तूं म्हाका मोगानाद सुदारसन वर वडापतीने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी. तशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमे वता नांव तुज्या मजतीने ती कधी परगडलेले जावं. आमेन. मगळ बाबडीनो इकडी बरदोळे तांपया. सांजुता ते मारे फालापलेल्या बरेपणाचो उपकार बावडया, ताका आमी अर्गां दिवया. जायते बरेपण ताणें आमच्या जिवितांत केलां. ह्या सर्व बरेपणाचो सुमियाक बापा, पुता, पवित्र आत्म्या अर्गां दिवया. 4 जाणांचे पैन बऱ्यान जाल्ल्या पासून, 6 जाणां बरी भलायकी फावो जाल्ल्या पासून, 5 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जाल्ल्या पासून, एकल्याच्या बोरवेलान बरें उदक फावो जाल्ल्या पासून, एकल्याची गुमटेची, शिरीची, तकलेची दूख संपूर्ण ती गुण जाल्ल्या पासून, एकल्याच्या पाटेच्या कणाची कुशीच्या बरीची दूख उणी जाल्ल्या पासून, एकल्याच्या गॅस्ट्रिकाची पिडा उणी जाल्ल्या पासून, तेका जाणांची तकली पडा मायग्रेन गुण जाल्ल्या पासून, तेका जाणांची आतां पांयाच्या कंठी दुखी गुण जाल्ल्या पासून, एकल्या उतर पिराच्या बरी भलायकी फावो जाल्ल्या पासून, एकल्याच्या क्रिस्तीच्या बेड्याचेर भरपूर आशिर्वाद फावो जाल्ल्या पासून, एकल्याच्या बोरवेलान बरें उदक फावो जाल्ल्या पासून, एकल्या रीण फारीक करून कृपा मेळ्ळ्या पासून, एकल्या कुटुंबाच्या परगांवां वेची उजा फावो जाल्ल्या पासून, एकल्याच्या चलयेचे स्ट्रेस उणें जाल्ल्या पासून, एकल्याक बरें रिजल्ट MBBS फावो जाल्ल्या पासून, तेका जाणां परगांवाची विजा फावो जाल्ल्या पासून, एकल्या काजरी जोड्या भुरग्याचे देणे फावो जाल्ल्या पासून, 8 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सेरी फावो जाल्ल्या पासून, तशेंच 18 जाणांक मागूर उपकार मेळ्ळ्या पासून अर्गां दितात. तांच्या सांगात आमच्या अर्गां गोंथया. सगळींच्या बापा, पुता, पवित्र आत्म्याक आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सुमियां जेजू, अर्गां तुका सुमियां जेजू, उगडाप तुका सुमियां जेजू, स्तुती तुका सुमियां जेजू, आराधन तुका सुमियां जेजू, अर्गां तुका सुमियां जेजू, अर्गां तुका सुमियां जेजू, अर्गां तुका सुमियां जेजू, अर्गां तुका सुमियां जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गांचे जोगलापचे जोरादांचे जो सगळ्या काळ जावन दिता सुमिया तुम वर्तो दे काकुदी समोगस बंडार तू आमची मागणी ऐकताय, आमची मागणी ऐकून आमकां बेसावांनी भरताय, मागलेले सगळे फोव करताय. तुका महिमा, तुका जवरादान ओगला. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजो 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 नविताचा पुता आमची काकुळकर कृपा दी, सकती बेसावंदी आधार दी, कृपा दिल्या पासून तुका अर्गां दिता सुमिया. अर्गांचे जोगलापचे जोरादांचे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. शदल बलंदलललया हाला हाला. हालेलुया, 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 हालेलुया. मगर बाबणीनो आमच्या पिडेस बोंडा पासून देवा लागीं विश्वासान मागुया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. आयक आमचे प्रार्थने सुमिया. सर्वेस्पर पिडेस आमच्या भाव भयणीची कश्टळू करी. आयक आमचे प्रार्थने सुमिया. सर्वेस्पर पिडेस ताची सेवा करचे समर्पित जाल्या धाकटेरां सा सेवा काम पाव. आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्पर सकड पिडेस तांतळणी आनी पातकांतली निवार. आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्पर तुझ्या मनीर वच्या पिडेस तां जिविताची भरती बरे कुडी आत्म्याची गठाय दी. आयक आमचे प्रार्थने सुमिया. सर्गीच्या बापायचे दिस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची सत्य समाजारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेन ताणें आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव
करी ऐक आमचे प्रार्थने सर्गीचे बापा आमचे लागी पते मागणी विसरले ते आम्ही तुका समर्पण दिता तुझे गोष्टी वयता ती सत्य समाजारी कर म्हणून आम्ही मागता ऐक आमचे प्रार्थने मगळ बाबा गावान तशें बरें गांवान फावो तें काम नासतना कुस्तूंच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूळट करी तांकां बरें काम फावो करता जिवीत नंदन कर म्हणून आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा फवतीजीनी संगाती व संगाती मेळन आसतना कुस्तूंच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी संगाती वा संगाती मेळून बरे कुटुंबाची जिवनचे देणे फावो कर म्हणून आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशे दिल्या सर काजरी जोड्यांची विरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो करता सुकूट संतोष सडय म्हणून आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थने कठीण वथान दगीन वळवळच्या पृथ्वेचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल बरो पावस तण पृथ्वी थंड कर मनशा कुळाक जानवरांक सुकण्या संवसारूक जडांक जाय पुरतें उदाक फावो करून सुरक्षीत सांबाळ म्हणून आमी मागता आमच्या भारताच्या केंद्र सरकाराचे नांव जाते आसा बरें मुखेली मिसोन येवन दीत सताचे नितीचे मोगाचे मैपसाचे आनी संविधाना प्रमाणे आमकां हर एकल्यान जिवंक अवकार करून दिवचो सरकार फावो जायशें कर म्हण मागता धवे क्लासीची भुरगीं परीक्षा बरोवन आसात रिजल्टार राखून आसात बरें फलितांश तांकां फावो जायशें कर म्हण आमी मागता मरी हे पिडेसांचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी मानून घे नमार आनी एका कुळीचे माये नमार आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशी बेशी बाळका ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सुन आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शिके ते तुजे एका कुळदोडे आमचेर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुज्या कुसे सदई पावचे जुकाम कंदकी हे देड हे पगडी तुला बियांकार मरी मगळ बाबडी नो पिडेस्त आमच्या बाबडी सुडास काडया आमचे स्पिडा आमच्या संगे मुखार दवरया आमच्या सर बऱ्या भलायके पासोत आमी मागया त्रिंदादीची मजत मागून सांगता आमी मागया महिमान तुका सर पदवे दरा देवा बापा कित्याक तुवें तुजे क्लेस पुताक जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बाबाचे क्लेस पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सेम घेवचे तितलो लानवीक चलूय आनी आमची सरपिडा गुण करून तुवें कशी वेली महिमा तुका देवा पवित्रांतल्या आमच्या बुजवणदारा कित्याक तुजी सरपिडा शिडा तुज्या बळादी पदवीन तूं गुण करताय प्रार्थुया बोदयाळ बापात्म्याच्या संकस्तांनी मतेच्या वाकुडेच्या पिढीने कस्तू ज्या तुझ्या साकरा साकरणेचे भुरग्यांचे दयाळ दिश्ट घाल तुवें रुसल्या नगर नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पत्कांतली नितळ जावन पिढे शिड्यांतले गुण जावन वेगिस्तांनी भलायकी जुडो फोव करी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सुमयेचे नावे आमचो आदार सर्वेस पाव तुमचे सवय आसो बहुदयाळ सुमिया बाबा बुजवणदारा तुजी मीत मेन नातलेली दयाळ आमी मागता पिडेशिडेन कश्टोवन ज्या तुज्या भुरग्यां तांचे राखण बडयस दानसां समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजणी मनाबैत पयस करून एकामेका काळजांत बगसून जीव तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावरी सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरें जाल्या म्हणून बगून दी तूं दयाळ समेत तांच्या सांगात राव तांच्या आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी तुज्या पवित्र समेत सुद्दां सुखार अर्गां दिवन दीत जो जियेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस पाव तुमचे सवय आसो सर्वेस पाव देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखार म्हळ्यार प्रकाश तुमचेर वंगतो तुमकां मायपास आनी काकुळतीन वागो दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालून आपली शांती तूं तुमकां दी देवा सकलोत जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसता आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संसारा पर्यंत आमच्या सांगात आसा तो तुमचे सवय रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाटूर तुमच्या फाटल्यान तो राखून तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्या जेजूचे सांग उजवाडान भरलें तो तुमचे तें आसतें सर वायट बसमरोडो आनी तुमची जेणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर्व पदवेदार देवा बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू वसने आजीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता मगर बाबडी नो थोडी मिनटां भर समया मुखार आमी करया जिवंत जेजो येव क्रिस्तांतलो जेजो आमकां सुटका सोडवून दिता आमकां समाधान दिता संतोष दिता तृप्ती दिता देखून आमचें तन धन मन सगळें सोम्या समर्पिया सोम्याचें समाधान सोम्याचो संतोष सोम्याची भलायकी आमची करून घेवया आराधनाचें गीत आमी गावया Jesus more
मोगणा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका सोडवोंदारा आराधन तुका जेजू मोगळा जेजू मोगळा आराधन तुका आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका ये सोडवोंदारा आराधन तुका आराधन तुका सदीक जेजू तूं मोवरतो देव तूं आमचो आसरो तुजे विणे आमकां कोणूच ना दुसरो सोम्या समाधान दितलो देव तूं समाधान दितलो दातार समाधानाचे भंडार तूं सोम्या सोम्या तूं म्हजो गवळी हांव तुजी शेळी सोम्या तूं म्हजो एक थारो तूं म्हजो दारवटो तूं म्हजें दार तुजेर संपूर्ण विश्वास दवरता तूं म्हजो देव म्हूण वळखून घेता आनी सगळ्या दुतां हुजेर सगळ्या पृथ्वे उजेर सगळे भाव भयणी उजेर तुजी स्तुती गायता हांव स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो तुझे बिना कोण आमकां दुसरो स्वादीक जेजू सांगता स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो तुझे बिना कोण आमकां दुसरो दुनिया जेजू तूं गवडी बरो तूं सामची जिणी असो एक तारो सोम्या जेजू तूं गवडी बरो तूं सामचे जिणेचो एक तारो जेजू मोगळा जेजू मोगळा आराधन तुका आराधन जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका कृपे सागोरा कृपे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका ये सोडवोंदारा ये सोडवोंदारा आराधन तुका आराधन तुका हालेलुया हालेलुया हा दुबारी आमचो सोमी आमच्या मध्ये आसा सर्ग संसार सोदनी जेजू ख्रिस्त समाधान दितलो समाधानाचे भंडार आमच्या मध्ये आसा या सोम्याक आमी आराधन करूया हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बोला मारा सम्यक आराधना करा, सम्याची स्तुती करा. आमचं स्वामी समाधान दितो देव, समाधानी देव. त्याचे संत समाधान आमका दिता, त्याचे संत समाधान आमका दिता. आमका समाधानाचे वर्गे करता. आमच्या सम्यक समाधानाच्या देवाक समाधानाच्या भंडाराक आराधना करूया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. शदला बलंदललैया हर हर, शदला बलंदललैया हर हर, शललललला शंदलललैया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्गान तुका समियान जेजो, ओगलाप तुका समियान जेजो, आराधन तुका समियान जेजो, वंदन तुका समियान जेजो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बशा मगळ बाबडी नॉम समी आमच्या मध्ये हांगासर सापड्या. आयचे सुवातेंत ना समाधीने असलेल्या सेसांक समाधान दिल्लो जेजू आज आमकां समाधान दिवंक आयला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. एक व्यक्ती म्हजे लागीं आयिल्लो आनी तो म्हणालो, फादर हांव खंय आराधना आसल्यार वेता, खंय आराधना आसल्यार तें पुणतळ म्हण न्ही, खंय आराधना आसल्यार हांव येता. हांव म्हणलें कित्याक तूं येताय? तो मनीस कामनातलो न्ही, काम आसलोच मनीस. बरें एका कंपनीन कामाक आसा, कांय इल्लेशे बरे पयशे आसात, बरें शिकापी आसा, बरी कुटुंबी आसा. आनी तो मनीस म्हणटा हांव खंय आराधना आसल्यार येता. हांवें म्हणलें कित्याक? फादर तें आराधन जावन 10 मिनटाचें, तें आराधन जावं अर्दे घंट्याचें, तें आराधन जावं 1 घंट्याचें वा 3 घंट्यांचें. सक्रामेंता मुखार बसतना इतलें समाधान मेळटा की फादर तें सांगूंक साध्य ना. देखून त्या समाधाना आशेवन हांवें येचें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. तुमकां तशें भक्ता जावंक बरो, देखून तुमी हांगासर येतात. वय गी न्ही? कितले जाणां भक्ता सुम्या मुखार मस्त समाधान भक्ता आराधन करता आसतना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द देखून लॉर्ड. तुमी धांवन येतात. वत आसल्यार, पावस आसल्यार, गडगड्या झगड्याने आसल्यार धांवन येतात. वय गी मध्य मुखांद्रे तुमी टी व्ही मुखार, मोबायला मुखार बसतात, आराधन करतात. कित्याक तुमकां एक समाधान मेळटा. वय गी मेळना गी? मेळटा गी? कशें समाधान मेळटा? सोम्या मुखार बसुल्ल्यांत, सोम्याक आराधन केल्ल्यान, सोम्याची स्तुती केल्ल्यांत, सोम्या मुखार आमचे पातळ वळखून घेतिल्ल्यांत, सोम्याक आमकां समर्पण दिल्ल्यांत, सोम्याची स्पर्श आमकां जाल्ल्यांत, पवित्र आत्म्याची कृपा जोडून घेतिल्ल्यांत, सोम्याचें बेसांव घेतिल्ल्यांत आमकां समाधान मेळटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. थोड्यांक तें समाधान म्हणून बघना, मेळोंकूच मेळना थोड्यांक. कित्याक म्हळ्यार तांचें तें समाधानच ना. कळ्ळें? देखून तांकां समाधान नासलेल्या मनशांक कितलें समाधान दिल्यार तें पावना. देखून जेजू लागीं ये बस म्हळ्यार तांकां तें बसचें तितलें समाधान तांकां ना, बसचें तितलें समाधान तांकां ना. कळ्ळें? फ्रिजांत डिफ्रिजांत दवरलेली मासली एकूच पटी आयस जाता, दवरले कुडले जाता, घट्ट जाता, जायना न्ही? जाता की ताका इतलोच वेळ जायचे न्ही? इतलो वेळ जाल्यार पण ती घट्ट जाता. ताप आयलो, कळ्ळें? एक डोलो दिली, गुळी केली, तक्षण ताप रावलो ना? ताका अर्दो घंटो म्हण टायम जायचे न्ही? तुवें काडून न्हिदचें. आमची चिंता कशें म्हळ्यार कळ्ळें? गुळी केल्ले कुडले रावचें. हांव हांगा बसुल्ले कुडले समाधान बरो बरोचें म्हाका जाता? जायना. पयलीं हांवें समाधानी जायचें. हांवें समाधान जावन समाधानेन बसोवचें, समाधानेन सोम्या पळयचें, समाधानेन ताची स्तुती करीचें, समाधानेन ताका आमी समर्पण करीचें, समाधानेन म्हज्या पातकाची दूख धरीचें, समाधानेन ताचें बेसांव जोडीचें न्ही गे? वय की न्ही? तुका समाधान ना. घडी घडी वच पळयता, केदाळा दनपार जाता, केदाळा घरा येता, केदाळा न्हिदता न्ही गे? समाधान ना. वय की? समाधानांतले म्हणचे घडी घडी वच पळयतात, घडी घडी वयर पळयतात, घडी घडी तिशीन पळयतात, बस आयली की रिक्षा आयली की कार आयली की केदाळ वयचें.
न्ही गडीबिडी मनीस आसा थोडे गडीबिडी थोडे घरांची थोडे घरा येतात न्ही बसूंक बसनात इल्ले बस सायबा बसूंक बसना ना 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 गेलो 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 वेळ जालो मागीर आयलो एक जाल्यार बेश्टें आयलो इन्विटेशन दिवंक वॉट्सॅपार धाडटोय न्ही एक थंड पियो आनी पियेनात बसूंक बसनात आयले धांवलेत समाधानांत ना देखून आमी सगळीं आयल्या समाधान सोदून आयल्या प्रेज द लॉर्ड Praise the Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 कितल्या जाणां तुमकां हांगा पुरा बरें समाधानाचें जिवीत जियेचें म्हण आशा आसा हात वयर केला पळया कितल्या जाणांक बरें समाधानाचें जिवीत जियेचें म्हण आशा आसा व्हेरी गूड तुमकां इतल्या जाणां सगळ्यांक आसा म्हाकाय आसा समाधानाचें जिवीत कशें जियेचें म्हणलें आशा आसा तरणाटीं आसा जाल्यार हांगा तरणाटीं आसा जाल्यार कांय शिकून जाल्लींत आसा जाल्यार शिकून जाल्लींत बरें काम मेळचें न्ही गे वय गे बरें काम मेळचें बरें पयशे जायचे वय गे आं मागीर बरो नवरो मेळचें चेडो न्ही गे बरो व्हंकल मेळचें बरें करना आमी काजरी जिवीत जियेचें बरें उगोवचें बरें भोंवचें बरें जिवीचें बरें व्हडल्या घरा रावचें अशें आसा न्ही गे समाधान शिकतल्या भुरग्यांक आसा बरें शिकचें बरें मार्क्स काडचें न्ही गे शिकना जाल्यार फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन येयचें चिंतात मस्त न्ही गे मतीन दवरतात मती चिंतात राती न्हिदतना थोडे फावटी व्हडले व्हडले पिक्चर एक्टर्स मती येतात न्ही गे हांवें तांचे बरी जायचे न्ही गे तांचे बरी जायचे म्हण चिंता हांव सगळ्यांची स्वप्नां आसात समाधानाचें जिवीत जियोवच्याक पूण हें समाधान मात्र खंय मेळटा आं आज मेळनातली वस्त आसा झोमॅटो न्ही एकाले म्हणटा ताका फ्लिपकार्टांनी आसा न्ही फ्लिपकार्ट मागीर कालें तें एमेझॉनांनी पण आसा न्ही गे तांतूं बूक केलें जाल्यार तुज्या घरांत येता वस्तू तांतूं कालय पळया कांय नातले कांय म्हणे आसा गे न्ही सगळें आसा तांतूं आवय बापाय एक सोड न्हू मागीर पुरो मेळटा तांतूं टेम्पररी भाव जाल्यार भयण जाल्यार दांडी ती कोणी म्हणी पुरो आसा सगळें आसा पूण तांतूं एक टायप करा समाधान पीस म्हूण घाला येता हां येना तुमी 1 लाख रुपया दिता 2 लाख रुपया दिता म्हाका एक अर्दो किलो समाधान दांडी म्हळ्यार दांडिता तें येना मेळना तें खंय तावन मेळचें समाधान आसा पळय आमी आमच्या भितर तावन तूं रुता करी जाय कळ्ळें गे पीस विदीन आवर सेल्स आमच्या अंतस्करणांत तें समाधान उपजोवचें प्रयत्न करी जाय कळ्ळें गे आनी अंतस्करणां समाधान उपजोवंक मूळ कारण जेजू ताचें उतर कळ्ळें गे आनी जेन्ना जेजूक आमचो करून घेता जेजूक नियाळता जेजूची उतरां आमच्या जिवितांत पाळता जेजूची उतरां आमच्या जिवितांत घालता कित्याक जेजू सत जेजू नीत जेजू सेवा जेजू मोग आनी ह्या मोगांत ह्या सेवेंत ह्या सतांत ह्या नितींत आमी जिवन जेजूच्या पावलांनी फुडें सरता तेन्ना जेजू कशें समाधानी जालो जेजू कशें शांती सोमोरी जालो शांती सुखवार जालो तशेंच आमचें जिवीती कितले कश्ट दूख वळवळे पिडा शिडा आयली जाल्यार समस्या आयली जाल्यार ताच्यात मनशांनी ताका नेगार केलें जाल्यार ताच्यात मनशांनी ताका तिरस्कार केलो जाल्यार केदींक ताचें समाधान कोणीय काण उडोवंक जायना देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां बेजार जाताना तुमी कितें करतात बेजार जाताना सांगा तुमकां बेजार जालें जाल्यार म्हण चिंत्या राग आयल्यार गाडी दितात वय की पुरपुरतात बेजार जालें जाल्यार कितें करतात तुमकां पळयतना म्हाका भिरमो दिसता कळ्ळें गी भिरमो दिसता कित्याक म्हळ्यार कठीण दगीन थापतात तुमी ती कशें आधुनीक काळाची सल्यो आसात बेजार जाल्ले कुडले म्हणटात डोंट डिस्टर्ब मी लीव मी अलोन सो वॉट शॅल आय डू कालें करता हांव कानाक इयरफोन गुडद्यो घालता हांव कळ्ळें गी कानाक गुडद्यो घालता हांव आनी समाधान मेळची पदां आयकून करता हांव कळ्ळें गी पदां आयकतात
इगलो संतोष मेळच्या खातीर पदां पळया समजलें तुका आनी तांकां आतां थोडें इल्लेशें समाधान मेळटा म्हणया इल्लें कूल जातात इल्लेशें जाता पूण आमकां निजायकी आत्मीक समाधान आमच्या जिवितान बरोवन ओमतोवचें जाल्यार पळया आमी सोम्याची स्तुती करीत कोणाची हां आमी थोडे पोटी शाहरुख खानाची स्तुती करता न्ही आनी कोण तो आसा आपले सुपर एक्टर कोण तो म्हाका उडास येना न्हू कोणी जावं दी तांची सेवा करता हिरोइनीची पुरा सेवा स्तुती करता पूण देवाची स्तुती केल्ल्यान चड संतोश आसा देखून उबी रावया ताच्या मनाक एक गीत गावया सर्वेस्पराची स्तुती करया आमी सर्वेस्पराची स्तुती संतोशान करया हात उबान करया कित्याक म्हळ्यार आथळयो पेटोवन करया सर्वेस्पराची स्तुती करुया महिमेवंत तूं ताची कृत्य नियाळ्या सियोनाच्या निवासानो बोब मारा कित्याक देव आमचे मोदें जिवंत आसा तळयो पेटोवन हें गीत गावया सर्वेस्वराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्य नियाळ्या सर्वेस्पराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्य नियाळ्या सियोनाच्या निवास्यानो बोब मारा सियोनाच्या निवास्यानो बोब मारा कित्याक देव आमचे मोदें जिवंत आसा कित्याक देव आमचे मोदें जिवंत आसा हालेलुया हालेलुया सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया हरिया बेटो आदो हालेलुया हालेलुया सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया कष्टतल्याचे कष्ट तो हळू करता रडतल्याची दुखां तो पुसून बुजवण दिता बरादीक वचन आमचे तो ववयता सर्गीचो संतोष सर्गीचे समाधान आमकां दिता समाधानी देव ह्या देवाची आमच्या समेची स्तुती करया कष्टतल्यांचे कष्ट हाळू करता रडतल्यांचे दुख तो पुसून काडटा कष्टतल्यांचे कष्ट हाळू करता रडतल्यांचे दुख पुसून बुजवण दिता बरादीक वजन आमचे तो वावयता बरादीक वजन आमचे तो वावयता सर्गीचो संतोष आमकां दिता सर्गीचो संतोष आमकां दिता हालेलुया 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 सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया 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 उलो मारा काळजांत जावन तुमच्या सर्व सत्यान सर्व पद्मेन सर्व बळान सर्व मनान आनी काळजान सर्वेस्पराची स्तुती करा आमचो देव समाधानाचो देव आमचो देव शांतीचो देव समाधानी देव सताचे समाधान मोगाचे समाधान सेवेचे समाधान नीतीचे समाधान दितलो आमचो देव ह्या आमच्या सम्याच्या मोगान ह्या आमच्या सम्याच्या समाधानाची ओंकताची स्तुती करया हालेलुया 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 अर्गां तुका सम्यान जेजो ओगळाप तुका सम्यान जेजो स्तुती तुका सम्यान जेजो आराधना तुका सम्यान जेजो हालेलुया 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 बशया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे सगळे जिवीत सम्या समर्पियात हांगासर पळया सम्याक जायते पोटी आमी आमचें समाधान वगडायलेलें आसा वायट इश्टाघात करना वायट इश्टाघात करना
त्या इश्ट सांगाता इश्टीने सांगाता जिवीत पाड केल्लें आसा आनी आमचें जिवीत ना समाधाना काडलेलें आसा. आमचें शिकप बरें करून शिकनासतना मार्क्स उणें काडून आमच्या ना समाधानाक आमी कारण जाल्लें आसा. वयगी आमच्या जिवितांत थोडे पोटी वायट साल धरना, कोटी इश्टागात धरना, आमी आमकांच फसयलेले आसा. आमचो राग कंट्रोल करनासतना तो आमच्या मुठी भितर हाडनासतना ह्या रागान जायत्यांची मनां दुखयल्लीं आसात. आमी आमचें जिवीत थोडे फावटी कश्टांचें कश्ट काडिनासतना सुलभायेचें आशेवन आळशीपण दाखोवन आमच्या जिवितांत थोडे फावटी आमी आमकांच नासमाधानाक आशिल्ले आसा. आनी जायते फावटी देवाचें उतर वाचिनासतना, देवाचें उतर पाळिनासतना, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलिनासतना आमी आमकांच ना समाधानान दवरलेलें आसा. ही घडी बरोबर दांपया आमी सुमेलाच्या बक्षाने मागया. पातकी आमी हरी एकली पातकी भाग्यवंत न्ही. सुखी आमचे धन घडतात. दावीद रायतान सूख घडली, प्रद्वाराची सूख दावीद रायतान, कुणीची सूख घडली दावीद रायतान. प्रद्वारी स्त्री सांपडली पातकांत, पूण पातकांत सांपडलेल्या वेळार जेजू लागीं आयली. सुमेची काकुळत मागा लागली, सुम्या तिका बक्षिलें. दावीद रायन पातक केल्ल्या वेळार दावीद राव उगोच बसलो ना, देवा लागीं आयलो, देवान ताका बक्षिलें. पातक केलो जाकीव, जेजूक सोदून आयलो, जेजूचें समाधान ताका मेळ्ळें. पातक केल्लो पावलू सावल जेजूक सोदून गेलो, ताका समाधान फावो जालें. मोगाच्या भाव भयणीनो, पातक हर एकली करता, सुकून पडता, दांटून पडता, पूण ती सूख ती दुवन आमी पुराय सोंग आसा. देखून सुमेलाचें बक्षाणें मागया. एक घडी पोतोळ्या दांप्यो आमच्या काळजाचेर हृदयाचेर हात दवरना सुमेलाची कृपा मागया, सुमेलाचें बक्षाणें मागया. जायते बोटी बरें शिकनासतना उणें मार्क्स काडलें म्हज्या ना समाधानाक हांवच कारण जाल्लो आसा, जाल्लें आसा. थोडे फावटी रेस्पॉन्सिबिलिटी कितें म्हूण समजनासतना वट्रासीत जिवन हांवच म्हज्या नासमाधानाक कारण जाल्लो आसा. आमच्या बेजबाबदाऱ्याच्या जिविता मुखांतर, आमच्या उणेपणाच्या जिविता मुखांतर आमी आमकांच नासमाधानाक लुटलेली घडीत मोती काडया. सुमेलाचें बक्षाणें मागया. दया दाखय ए जेजू, पातकी जाल्ल्या म्हजे थंय दया दाखय. दया दाखय जेजू, पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुरकाला पळय जेजू, अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं. दया दाखय जेजू, पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुरकाला पळय जेजू, अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं. म्हज्या भाव भयणीनो, सुम्याच्या उतरांची सुम्या विरोध केल्या पातकांचो उडास काडया. देवाचे उपादेश आमी पाळिनासतना, एका निजा देवा मान दिनासतना, देवाचें नांव व्यर्थ काडून देवाचो तो पवित्र दीस पवतेपणी जियेनासतना, पाळिनासतना, देवाचें उतर वाचिनासतना, संस्काराची कृपा तिरस्कार केल्ल्या वेळार जेजूच्या पवित्र रक्ताक आनी कुडीक तो मान गौरव दिनासतना सवल्या खातीर, सुम्याच्या उतराची बेपर्वा केल्ल्या खातीर, सुम्याक साक्ष जावन जियेनातल्या खातीर, सुम्याची निंदा केल्ल्या खातीर, सुम्याच्या उतराचो तिरस्कार केल्ल्या खातीर सुम्या म्हाका बक्षी. काकुळत कर, काकुळत दया दाखय ये जेजू, पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका पळय ये जेजू, अतक जाल्ल्या म्हाका तूं बचाव कर मागया. दया दाखय जेजू, पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका पळय जेजू,
अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं दया दाखय जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटकला पळय जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं मगळ बापणीनो पडत एक घडी बोर आमी आमकांच ना समाधान अडूं कारण जाल्ले घडी तेवढाच काडया आमचो राग थोडे पडी चडल्ल्या वेळार आमी गाळी शिराप दिवन आमच्या भाव भयणी दुखयल्ले आसा आमी थोडे पटी स्वार्थी जाल्ले आसां मसरे जाल्ले आसां ह्या मुखांतर हेरांक दुखोवन आमी आमकांच ना समाधानाक लोटलेले आसां आमी थोडे पटी अस्क सैंबाचे जाल्ले आसां आमच्या कुडीच्या वडणेक लब जाल्ले आसां ह्या मुखांत आमी आमकांच ना समाधानाक आमी लोटलेले आसा आमी आळशी जाल्ले आसां आमी पेल्याचें नांव पाड केल्लें आसा खबरो केल्ले आसात आनी आमी जायते फावटी वायटा संपवण आमचेंच आमी आमकांच ना समाधान लोटलेले आसा सुमी आमकां बक्षी दया दाखय जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटकला पळय जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं निवार म्हूण मागया दया दाखय जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटकला पळय जेजू अस्क जाल्ल्या परत एक फुटी अर्ध्याच्या वडार भक्तीन मग कालतेपणान आमी म्हणया दया दाखय जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटकला पळय जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं मगळ बापणीनो आमचो जेजू आमच्या मदें हांगासर आसा तूं कितें म्हणटा तुमी येया कश्ट तेल्यान वजन वयतेल्यान हांव तुमकां विशव दिता म्हणटा येया तुम्ही कळवळचे नाही तुम्ही सुस्कारचे नाही तुम्ही रुदान करचे नाही तुम्ही कंतिस्ट जावचे नाही बरवोसो दवर मुझे सरसी या तुमची तकल्यो उकलून धरा मुझे लागी मागा कळनासतना मागा तुम्ही कळवळचे नाही सुस्कारचे नाही बरवोसो सांडचे नाही बरवशान मुझे लागी मागा म्हणटा जेजू आज आमी तसो बरवोसो घेवन त्याच बरवशान सुमे लागी आयले हांव आमची पिडा घेवन आमची कंद बेजाराय घेवन आमचे कश्ट आमचे वळवळे आमची पिडा शिडा घेवन आमी आमच्या सोम्या लागीं बरवशान आयले हांव समर्पिया आमचे सगळे जिवीत सोम्याक समर्पिया म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो समर्पिया सगळी तुमची कूड समर्पिया कुडीची अस्कत काय समर्पिया तुमची सगळी पिडा समर्पिया हांगासर जायतीं जाणां आसात आतां पांयाच्या गांठी दुखीन कश्ट जाली जायतीं जाणां आसात पेंगटाच्या दुखीन पाटीच्या दुखीन कश्ट जाली आसात जायतीं जाणां तकली पडापड मायग्रेन कश्ट जाली आसात जायत्यांक थायरॉयड आयिल्ले आसा जायत्या जाणांक युट्रसाचे समस्ये गर्भकोशाचे समस्ये हेवी ब्लिडींग जावचे आसा जायत्या जाणांक हांगासर कठीण मायग्रेन आसा थोड्यांक वेरिकोस प्रॉब्लेम आसात थोड्यांक वर्टिगो आसा आनी तातूंत कश्ट नासात थोड्यांक किडनीचे समस्या आसात थोड्यांक हाय BP आसा थोड्यांक हाय शुगर आसा थोड्यांक लो BP आसा थोड्यांक लो शुगर आसा आनी थोड्यांक कठीण टेन्शन आसा डिप्रेशन आसा मोतींत जायतीं जाणां कश्टून आसात थोड्यांक किडनीची समस्या आसात लिव्हराच्या समस्या आसात गॅस्ट्रिकाची कठीण पिडा आसा जायत्या जाणांक रातीची न्हीद पडना जायत्या जाणांक राती एका रितीचे भिरांत आकांत आसा जायतीं जाणां अस्कत कांत आसात ही सगळी पिडा आसा वेगळे कश्ट आसात सुमयाच्या पांयां तळा समर्पिया तुमच्या घरांनी कश्ट आसात तुमच्या घरांनी पिडा आसा तुमच्या घरांनी पिडेस्त आसात मालगडी आसात अस्कत आसात कश्टोवचीं आसात सुमया मुखार दवरा तुमचें घर तुमचें घराणें घरांत वावर करचे आसात परगांवांत आसलेले आसात तुमचीं भुरगीं आसात तुमचे तरणाटे आसात तांचो बरो फुडार जावचो आसा तांकां सुमयाच्या पांयां तळा समर्पिया घरांत समस्या आसात कश्ट आसात थोड्यांक घर ना घर जायजें म्हणलें आसा थोड्यांक काम ना काम जायजें म्हणलें आसा थोड्यांक सैरीक ना सैरीक जायजें म्हणलें आसा थोड्यांक बरें कुटुंबा जिवीत ना कुटुंबा जिवीत जियेचें म्हणलें आसा थोड्यांक लग्ना जिवितांत भुरग्यांचें देणें ना भुरग्यांचें देणें जायचें म्हणलें आसा थोड्यांक विविध समस्या आसात जायत्यांक नुकसान आसा सलवणी आसा रीण आसा वत्तड आसा पेल्यांचें बेश्टवणी आसा पेल्यांचें दग्ध आसा पेले कोटे थोडे पडी नांव पाड करचे आसात सगळे सुमेच्या पांयां तळा समर्पिया थोड्यांक घरांत उदक ना कृषेक पावतें उदक ना कितलें बोरवेल काडल्यार तांकां उदक ना असली परिगतेंत आसात थोड्यांक घरांत समाधान ना जायते कश्टांत आसात सगळीं भाव भयणीनो तुमचे कश्ट तुमची कंत तुमची बेजाराय सुमे मुखार सांगा समर्पिया तुमच्या माथ्याच्या केंसांतून पांयाच्या नाक्षे पर्यंतली सगळी तुमची कुडीची अस्कत काय सुमये मुखार सांगा
तुमकां कितें भोगता कितें जाय तें सोम्या लागीं विचारा, सोम्या समर्पण दिया. सोम्या तुम्ही म्हणा आमी सगळीं तुजे मुखार सर पडून आसा. एक घडी भर दोळे धांपया. हांव म्हणटा ताच्या उपरांत मागा. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, तूं बवरतो देव, तूं व्हरतो देव. तुमचे हात अशें धरा, म्हजे मुख अशें धरा. सोम्याक सक्रामेंताक अशें धरा. सोम्या जेजू, तूं बवरतो देव, तूं रचणार, तूं बसणार, तूं सांबाळणार. तुका मेहरगान दिता, तुका दिन वाचता, तुजी स्तुती करता, तुका आराधन करता. कित्याक तूं बवरतो, तूं काकुळदार, तूं मोगाळी, तूं माईपासी, तूं आमची जतन घेताय, तुका राखून व्हरताय, आमकां समाधान दिताय, संतोष दिताय, भलायकी दिताय, आमची पातकां बक्षिताय, मागलेलें सगळें दिताय. सोम्या जेजू, म्हजे सगळी जिवीत तुका समर्पिता. म्हजी सगळी कूड, म्हजी कुडीची सगळी पिडा, म्हजी कुडीची सगळी दूख तुका समर्पिता. सोम्या जेजू, म्हजें घर, म्हजें घराणें, म्हजे कुटुंबाचे सांदे सगळे तुका समर्पिता. म्हज्या कुटुंबांतले कश्ट, म्हज्या कुटुंबांतली पिडा शिडा, म्हज्या कुटुंबांतले वावंट, म्हज्या कुटुंबांतली वावंट आठाविटे, सगळे तुका समर्पिता. सोम्या जेजू, म्हज्या कुडीचे आठाविटे, कुडीची पिडा शिडा, म्हजी दूख, म्हजें नास समाधान सगळें तुज्या पांयां समर्पिता. सोम्या जेजू, आमची भुरगीं बाळां, आमची युवा जाणां, आमची उतर प्रायाची आवय बापय, भाव भयणी सगळीं समर्पिता. सोम्या जेजू, तुजे बोड काकूळ तिने आमचे दया दाखय, आमचे दया दाखय, आमकां आपड, आमकां गुण कर, आमकां समाधान दी, आमकां संतोष दी, आमकां तृप्ती दी. सोम्या जेजू, म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो. आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो. आपड जेजू, म्हाका भलायकी मेळटली. आपड जेजू, म्हाका समाधान मेळटलें. आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो. आपड जेजू, म्हाका सुटका मेळटली. आपड जेजू, आपड जेजू, बापड जेजू, गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, भलायकी दी जेजू, भलायकी दी जेजू, समाधान दी जेजू, समाधान दी जेजू. आपड जेजू, आपड जेजू, आपड जेजू, आपड जेजू. आतो बारिया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. उला मारा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. उला मारा, उला मारा, बावरता उला मारा. सोमी तुमकां आपडता ह्या वखदां सगळी तुमची कूड आपडता, कुडींतले सगळे विश्व आपडता, तुमची अस्कत काय आपडता, तुमची पिडा शिडा आपडता, तुमकां गुण करता, तुमच्या कुटुंब आपडता, तुमच्या भुरग्यां बळ आपडता, तुमच्या कुटुंबाच्या पिडेस भाव भयणी आपडता, तूं गुण करता, तुमकां समाधान दिता, संतोष दिता. उला मारा जेजू, उला मारा जेजू, आपड आपड आनी गुण करा. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू सोम्या सगळे भक्तिंगाचे तुझा आशीर्वाद घाल. तुझी गुण करची देवी सगळ्यांच्या शिरा शिऱ्याने वळे, तुझ्या पवित्र रक्तांत का तुझी तळ कर, तुझ्या नावांत का बरे कर, तुझ्या नावांत का, तुझ्या नावांत का गुण कर. आपड जेजू, आपड जेजू. टच, टच, he healed them, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. आपडानी गण कर. शदला बलंदला या हला हला. Hallelujah, 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 hallelujah. तुझे राम पती येता सोम्या, तुझे राम बरोबर वसा. कष्टांची मोडां आयिल्ल्या वेळारी तुजेर विश्वास दवरून फुडें सरता सोम्या. तुझे राम पती येता. तुझे राम पती येता जेजू मोगाळा. तुझे राम पात येता जेजू दयाळा. कष्टांची मोडां तुजे आयिल्ल्या वेळा तुझे राम पात येता जेजू मोगाळा. तूं म्हजो इस मोगासो हरी हरशी म्हाका पावसो. तुजे रावपाक येता जेजू मोगाळा.
कष्टांची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा तुझे रावपात येता जेजू दयाळा कष्टांची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा हात बारी हालेलुया 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 शदल बलंदलललया हालाला जेजू समय सगळ्या भक्तिगण आशीर्वाद कर तुझी गुणगाचे देवी सगळ्यांच्या शिराशिराने वळे तुझ्या पवित्र रक्तांतगण तळ कर सर्व वाईट शक्तींनी गोड्या शक्तींनी देवसराच्या नाडण्या तळण्याने माडमंत्राने विदेश म्हणण्याने वार येशू बाम देण्याने आशीर्वादित गोव्या समानी बसमिया टच 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 हील अस लॉर्ड हालेलुया 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 आमच्यात तकलेचे दवरया पवित्रात्म्याची कृपा मागया समाधान दितलो पवित्रात्मा बसयलोलो समयान तसो पवित्रात्मा पंतकस्ता दिसा देवान आयलोलो सिसांचेर मरयेचेर तसो पवित्रात्मा आमचे थंय देवान आयला देवान येवनूच आसा थोडे बडी आमच्या अस्कतकाये वरवीं मनशा सैबाच्या कटेपणाच्या जिविता वरवीं आमच्या अस्कतकायेच्या त्या जिविता वरवीं थोडे पटी पवित्रात्मा आमचे तान पयस केल्लो आसा ह्या पवित्रात्म्या आमचे थंय पाटी आपोवया दोळे दांपा समया पाटी पवित्रात्म्या पाटी आपया ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या मागा ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या मुझे तई मुझे तई मुझे तई मुझे कुडीन ते मुझे कुडीन ते मुझे कुडीन ते मुझे आत्म्या आंते मुझे आत्म्या आंते मुझे आत्म्या आंते मुझे आत्म्या आंते मुझे रक्तांते मुझे रक्तांते रक्ताच्या कणाकणांते रक्ताच्या कणाकणांते रक्ताच्या कणाकणांते अडाच्या सना सदांते अडाच्या सना सदांते अडाच्या सदांते ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या मुझे कष्टांते मुझे कष्टांते मुझे कष्टांते मुझे कंतांते मुझे कंतांते मुझे पीडेंते मुझे पुडियंते मुझे ना समाधानांते मुझे ना समाधानांते मुझे सलवणेंते मुझे सलवणेंते मुझे दुखींते मुझे दुखींते मुझे दुकांते मुझे दुकांते ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या मुझे गरांते मुझे गरांते मुझे कुटुंबांते मुझे कुटुंबांते मुझे कुटुंबाच्या सन्यात ये मुझे कुटुंबाच्या सन्यात येते मुझे बरक्या बळांत ये मुझे बरक्या बळांत मुझे आवय बापा येते मुझे भाव बहिणीत ये मुझे कुटुंबाच्या सन्यात ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या समाधान देऊ के समाधान देऊ के संतोष देऊ के भलाई देऊ के तृप्ति देऊ के वैसावाने भरो के आधार देऊ के कृपा देऊ के सत्यान भरो के भलाई देऊ के संतोष देऊ के जैत लाभों के ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या वैसावाने भरो के देण्याने नेटों के फळाने नेटों के भलाई देऊ के समाधान देऊ के हालेलुया 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 उलमरा हालेलुया हालेलुया तकलेचेर हात दवर निरंतर उलमरा हालेलुया 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 पवित्रात्म्या देवाने अभिषेक तुझ्या कृपेच्या बेसवाने वर या सगळ्या भक्तिकाचे देवाने पवित्रात्म्या पेंतेकोस्ता दिसा देवाने आलेल्या पवित्रात्म्या या सगळ्या भाव बहिणीचे देवाने भक्तिकांचे देवाने त्यांना समाधान देऊ के संतोष देऊ के भलाई देऊ के तृप्ति देऊ के जैत लाभोगे सता नितींची ओंकार देऊ के कृपा देऊ के त्यांच्या मुखल्या रोगाचा वाढता काही पवित्रात्म्या त्यांच्या पाटल्या रोगाचे संरक्षण कर त्यांच्या मुखल्या रोगाची संगती त्यांच्या पितरावर भलाई संतोष समाधान तृप्ति बेसवादा कृपा सगळे फुगो करी त्यांच्या वैरावर नंतर आशीर्वाद लाभो बेसवानी नेटाई पवित्रात्म्या हालेलुया 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 शदल बलबलंदललया हरा 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 टच टच हील असलो हालेलुया 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 मगळ भाव बहिणीनो आता पवित्राची मागणी आम्ही करतल्या भक्तीन 2 लाईन करून येऊचे 2 साल करून येऊचे पवित्र तेलाच्या मागणेद्वारे पवित्रात्म्याचो स्पर्श आमचो करून घेवचो तसो दैवीक पवित्रात्मा तुमच्या शिराशिरांनी वळतलो सुमयाची गुणकची दैवी सकत तुमच्या शिराशिरांनी वळतली आणि तो सुमयाक अनुभव करू शकतल्यात भक्तीन या रितीन वांटिली जाऊया सुमयाची गुणकरची सकत जोडूया
atmia devoni mociteintu ravonki uzvartuso pankonki mociteintu jimki povit atmia devoni mociteintu ravonki uzvartuso pankonki mociteintu raiveuki. Samsar patkan vardana atmia jiyong shikai Deusar patkak nardana sedang sodong shikai Povitatnya devoni mociteintu ravonki uzvartuso pankonki mociteintu jiyongki. Hangkarmu surdostana kalte pontu shiabai bhakti chinna yetana bore chintung shikai yovitatnya devoni mociteintu ravonki uzvartuso pankonki mociteintu jiyongki. Askatayin portana adar kusolabai magnyardana rastana magong makashikai povitatnya devoni mociteintu ravonki uzvartuso pankonki mociteintu jiyongki. Povitatnya devoni mociteintu ravonki uzvartuso pankonki mociteintu jiyongki. Satu bariang. Haleluya, 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 haleluya. Ergan Jesu glab Jesu aradan Jesu haleluya, haleluya. Shadala balanda la 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 ya hala 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 hala. Shadala la 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 la. Haleluya, 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 haleluya. Ergandu kasmian Jesu. Ergandu kasmian Jesu. Nitta ber ergandu kasmian Jesu. Ergandu kasmian Jesu. Ergandu kasmian Jesu. Oglab tu kasmian Jesu. Aradandu kasmian Jesu. Haleluya. 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 Semia son bog zalo dalia nitta tuban don semia don talio joran. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Semia आशीर्वाद घेऊन गाऊया गीत येदे वडा सक्रामंता येदे वडा येदे वडा Minta sastrang naman keruya
Urviniatia rupa bodla novioriti adaria Solomon vecha paskat vishwa mavartache vardivya Zashi bapak Tashis putak Ullasani stutizam Odvi mahima Sasna sasna Yekastanya Arsita Dukha dogai Jaspirita Sama-sami navarta Amen. प्रार्थूया या देवा या विचित्र सक्रामेदा काल तुझ्या कष्टां सोगुडास तुवें आमकां सोडला तुझ्या सोडवणेचो बळ सदांच आमच्या देमभोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां फोव कर अशें आमच्या सगळ्या जिवितांत तुजो मोग करूंक तुझ्या मोगांत तुझ्या सेवेंत तुझ्या सतांत आनी तुझ्या नितींत सोलोन तुझें तें कास्की समाधान तुझें स्वंत समाधान आमचें कन घेवनचें भाग आमकां फोव कर म्हूण आमी मागतां जोची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना Amen. उबी रावया जेवणाचेर आशिर्वाद मागया ताच्या फुडें 3 पुटी सदैव जावं सुमयाचें नांव आता आणि सदां सर्वदा सदैव जावं सुमयाचें नांव सदैव जावं सुमयाचें नांव आता आणि सदां सर्वदा सदैव जावं सुमयाचें नांव आता आणि सदां सर्वदा सदैव जावं सुमयाचें नांव आता आणि सदां सर्वदा आता आणि सदां सर्वदा सदैव जावं सुमयाचें आता आणि सदां सर्वदा सदैव जावं सुमयाचें आता आणि सदां सर्वदा सदैव जावं सदैव जावं सुमयाचें नांव आता आणि सदां सर्वदा हालेलुया 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 आराधनांत भक्तीपणी वांटो घेतिल्ल्या तुमकां समेस्तां हांव अभिनंदन पठयतां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागतां येवच्या मंगळारा परत आमी सांगाता मेळया आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा म्हण विनंती करता तुमकां समेस्तां देव बरें करूं निमाणें गीत आमी गावचें ताळयो भेटून संतोष पावा उल्हास पावा स्वर्गातावून संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा स्वर्गातावून संदेश आयला देव तुझो मोग करता देव तुका सोडून दिता देव तुझो मोग करता देव तुका सोडून दिता मुगाळ पुत्रा सोवे आंगार मोरी आशीर्वादी आमकां भगीन कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देव आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन मुगाचेनो साजुदाचे पूण तळपाक शिकेरे
तुमकां मोगाचें. फाटल्या 6 वर्सां हांव न्हू ह्या पुंतळार व्हरती सेवा दिवंक देवान म्हाका फोव केलें. त्या पासत तुमकां हांव अर्गां दितां आनी तुमकां हांव अभिनंदन पटयतां, देव बरें करूं म्हणटा. तुमी जायतो सहकार पाठिंबो फाटल्या वर्सांनी म्हाका तुमी दिला. माध्यम मुखांतर ह्या पुंतळा जावचें मिसाचें बलिदान जावं नवें जावं सक्रामेंताचें आराधन जावं जायत्यो भक्ती करण्यो तुमकां पावीत करून समेची भरपूर आशिर्वादां जोडूंक तुमकां साध्य जाला. ह्या पासत तुमकां हांव दिनवास पटयतां, सर्वेस्परा देवाक अर्गां पटयतां आनी तुमी दिल्ल्या सर्व सहकाराक आनी पाठिंबाक मोगाक आभार मानता. ह्या पुंतळार तुमच्या सहकारान जायतीं बरीं कामां केल्यांत आनी जावन आसात आनी जावन आसतलीं. तुमच्या वत्या सहकाराक पाठिंबाक देव बरें करूं म्हणटा आसतना फाटल्या 6 वर्सांनी जायतो वावर हांगासर जाला, जायतें काम हांगासर जालां, जायती प्रगती हांगासर जाल्या. तुमी जायत्या जाणांनी जायती कुमोक आदार दिला. मागण्या मुखांत वा इतर संगतींनी तुमी आदार दिला. त्या पासत तुमचो काळजांतल्यान उपकार बावडटा, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी थोडीं कामां जावचीं आसात आनी तीं जावंकय तुमचो सहकार आनी पाठिंबो आशयता. तुमची कुमोक, तुमचें दान, तुमचो मागणें सदांच आमचे खातीर आसूं दी आनी खंडीत आमकां तुमी सदांच कुमोक करतात आनी मुखारी करतल्यात म्हणून बरो वसता. कांय तुमी कुमोक करूंक आशयतात तर खंडीत जावनी हांगासर दिल्ल्या ह्या नंबराक तुमी संपर्क करा. हांगासर आसा हे मोबायल नंबर, ताका तुमी संपर्क करा आनी खंडीत आमी तुमचे खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता. फाटल्या वर्सांनी तुमी केल्ल्या सर बरेपणाक तुमकां देव बरें करूं. असलो सुसंगात सहकार फुडल्या वर्सांनी फुडल्या दिसांनी आशेता. परत तसो स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां बेसांवांनी व्हरून दी, आमकां आनी तुमकां आशिर्वादान नेटोवन दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. तुमकां देव बरें करूं.